Gesù Cristo, Unyaru Paripurnasya, Namo Namo Surgundhara, Sakramentam Karakcha, Namo Namo Gesù Cristo, Unyaru Paripurnasya, Namo Namo Surgundhara, Sakramentam Karakcha. Sotivto om kamelo ravlai Sergi sotivto om kamelo ravlai Tuve undia cherup ketla Dev pon tuve Dev pon tuve undia cherup ketla undia vainariem tu am tekan sata undia vainariem tu am tekan sata am jamogan ber tuka samapita Jamogan bor tuka samapita Namo Namo Gesù Cristo Unyaru Paripurnasya Namo Namo Surgundhara Sakramentam Karakcha. तुका सांगू कायद्या सोम्या तुझे तावन पुजवणू आशेवन आमी हांगा रावल्या ये जेजू ये आमकां मेळोवंक तूं ये तुझे कुरपेचे देण्या भंडार घेवन ये जिणयेचे सूख दूख तुका सांगू आयला जिणयेचे सूख तुका सांगू आयला तुझे तोंड बुसवून आशेव हांगा रावल्या तुझे तोंड बुसवून आशेव हांगा रावल्या ये जेजू ये आमकां मेळोवंक तूं ये जेजू ये आमकां मेळोवंक तूं ये तुझे कृपेचे देण्या भंडार घेवन ये तुझे कृपेचे देण्या भंडार घेवन ये नमो नमो Gesù Cristo Unyaru Paripurnasya Namo Namo Surgundhara Sakramentam Karakcha. लागी सरताव सोम्या सागताव तुझी गोडसाण तुझे संगी रावून विस्ताराव जिणये कोटसाण विसरताव जिणये कोटसाण
संतुष्ट जाता आम्ही घेऊन तुझे दर्शन साक्षी तुका आम्ही तुझ्या पवित्र स्पर्शान लगी सरताव सौम्या सत्ताव तुझी गोडसा लगी सरताव सौम्या सत्ताव तुझी गोडसा तुझे संगीराव विसरताव जिने गोडसा तुझे संगीराव विसरताव जिने गोडसा संतुष्ट जाताव आम्ही घेऊन तुझे दर्शन संतोष जाताव आम्ही घेऊन तुझे दर्शन साक्षी तुका आम्ही तुझ्या मुवी स्पर्श साक्षी तुका आम्ही तुझ्या मुवी स्पर्श नमो नमो जिसू ख्रिस्ता पुण्यारो परिपूर्णस्य नमो नमो सर्वोपरा सक्रमेंता तंपाराच्या नमो नमो जिसू ख्रिस्ता पुण्यारो परिपूर्णस्य नमो नमो सर्वोपरा Sacramento tamparacha Hallelujah, Hallelujah Yes, Jesus Hallelujah, Hallelujah 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 वरदान तुका असुया उघडाप तुका असुया महिमा तुका असुया Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah Hallelujah, Hallelujah Jesus, praise you, Jesus, our God, Jesus, ughda Jesus, Hallelujah, 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 Hallelujah नमन तुका सुम्या जेजू प्रणाम तुका सुम्या जेजू वंदन तुका सुम्या जेजू या सकाळच्या वेळार आम्ही हांगासर सांगता जमल्या तुजो भक्त आनी तशेंच आमचो पात्रोन मार्तीर सान लॉरेन्स हाचे भक्त पालच्या ह्या दिसा आमी हांगासर ह्या देव टेंपलांत सांगता आसा सोम्या तूं आमच्या मदें खरोच हजार आसाय म्हणून आमी तीर पाती येता खंय दोग या तेग म्हज्या नांवान सांगता मेळटा थंयसर हांव आसतलो म्हूण तुवें आमकां बसवणी दिल्याय आमी सबार जाण हांगा आसा तुवें आमकां दिल्लो हो दीस फळादीकपण जियोवच्या खातीर तुजी कृपा मागूंक आमी हांगा आयल्या फाटल्या हप्त्यांत तुवें आमचेर वतलेल्या आशिर्वादांक अर्गां दिवं तशेंच मुखल्या हप्त्यान मुखल्या दिसांनी आमकां गरजाची कृपा मागूंक तुज्या लागीं आयल्या मोगाळो सोम्या जेजू तूं आमच्या मोगान हांगासर उंड्या रुपार आसाय तुजें देवपण लिपोवन
हांगासर तूं आमच्या मदें हजर आसाय. आमच्या खातीर तूं राखवण आसाय सोम्या. आमी मनशां तुवें रचलेली रचना जावन आसा. वाऱ्यांत फुंकल्यार आमी नपयस जाता. तरी पूण तुवें ह्या संवसारांत येवन तुजें देवपण आमच्या लागीं वांटून घेवन तुवें आमकां तुज्या देवपणांत वांटो दिलाय. आमकां तुवें तुजी भाव भयणी केल्याय. सर्गी बापाची भुरगीं केल्याय सोम्या. केदें वर्ते भाग तुवें आमकां दिलाय. हें सगळें नियाळूंक आनी सांगाताच तुवें आमच्या थंय केल्ल्या विचित्रां खातीर, विजबितां खातीर, असर्यां खातीर तुजी होकळीक गावंक, तुजी स्तुती करूंक आमी हांगा आसा सोम्या. तूं आमचो देव जावन आसाय. तरी पूण आमकां मेळच्या खातीर तूं हांगा आमच्या खातीर राखून रावलाय. मोगाळा सोम्या जेजू, आमच्या मोगान बरोवन तुकाच तुवें आमकां समर्पण दिलाय. आमच्या काळजाच्या गुणायेतान तुका आमी अर्घ दिता सोम्या. आमच्या जिणयेचें सुख दूख तुज्या लागीं आमी सांगूंक आयल्या. आमच्या जिणयेची खंत बेजाराय तुज्या मुखार दवरूंक आमी आयल्या हांगा. सोम्या जेजू, तूं आमकां बुजवण दिताय. ती बुजवण ह्या संवसारांतली सकत ह्या मनशां आमकां दिवंक शकना. ती बुजवण वर्ती जावन आसा सोम्या. आमचे कश्ट दूख खंत बेजार तुज्या लागीं उसारल्या वेळार आमकां मेळचें तें समाधान ह्या संवसारांत आमकां कोणी दिवंक शकना. तें समाधान आनी ती शांती भोगूंक आमी हांगा आसा सोम्या. तुजे कुरपेची देण्या भांडारां गावन घे. तुज्या पवित्र आत्म्याची सकत आमच्या थंय वळोवन दी. आनी ह्या वरवीं आमच्या जिणयेंतली खंत बेजारां पयस सरो. आमकां समाधान मेळो. जें समाधान आनी शांती तूं ह्या संवसारांत येता आसतना आमकां हाडून आयलोय. जें समाधान आनी शांती तुज्या पुनर्जिवंतपणा उपरांत तुज्या शिसा लागीं तुवें वांटून घेतलें, तें समाधान आमकां जाय सोम्या. आमच्या खंती बेजारांत आमी हांगा आसा. आमच्या सुलवणेंत आमी हांगा आसा. आमच्या कश्टां दुखांत आमी हांगा आसा सोम्या. तुज्या लागीं उलोवंक आनी तशेंच तुजें उतर आयकूंक आमी हांगा आसा. मोगाळ सोम्या जेजू, ह्या आराधनांत आमकां मेळची ती गोडसाण, आमच्या जिणयेची कोडसाण पयस करता. तुजे संगी आमी हांगासर हो वेळ करसीत आसतना आमी आमच्या जिणयेंतली कोडसाण आनी तशेंच सोलवणी, विराराय, बेजाराय तें सगळें विसरता. आमकां सगळीचो आनंद तूं फावो करताय. कशें थाबरगुड्यार तुज्या शिसां संगी तूं आसतना रुपांतर जालोय आनी तुज्या शिसांक वर्ती दादोसकाय भोगली आमी हांगाच रावया सोम्या म्हणून तांणी सांगलें. तेच प्रमाणे हांगासर तुज्या मुखार आमी हजर आसता आसतना आमकांय तशेंच भोगता सोम्या. आमी हांगा आसा. आमकांय तुजें संगीत रावया म्हूण भोगता. मोगाळा सोम्या जेजू, ती तुजी गोडसाण ह्या सक्रामेंताच्या आराधनान तुजी स्तुती आराधन करता आसतना आमचे भितर आसले सगळे पंथपास आनी तशेंच वायट सक्ती ते पयस वचो. सर्गीचो आनंद आमकां दी सोम्या. ते सगळें तुजें दर्शन आमकां मेळटा आसतना आनी आमी तुजे साक्षी जावन जिवोवंक अपेक्षिता. मोगाळ सोम्या जेजू, आमचे थंय ये. तुजे कुरपेचो पावसो आमचेर वत सोम्या. आमकां तुज्या कुरपे देण्यानी बर, तुज्या पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन आमकां बर. आनी ह्या वेळार आमच्या काळजांत तावन आनी मनांत तावन तुजी स्तुती आमी गावंक आमकां फावो कर. खंयचीच सकत कसली बेजाराय, खंयचें टेन्शन आनी कसली विराराय आमकां दोशीना जावं. आनी ह्या वरवीं हो आमी करचोचो वेळ निजाकी आमकां दादोसकाय येतो आनी संतोषोचो जावं सोम्या. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Argan tuka somia Jesu. Argan tuka somia Jesu. Oglap tuka somia Jesu. Oglap tuka somia Jesu. Mahima tuka somia Jesu. Mahima tuka somia Jesu. Vandan tuka somia Jesu. Vandan tuka somia Jesu. Oglap tuka somia Jesu. Oglap tuka somia Jesu. Argan tuka somia Jesu. Argan tuka somia Jesu. Mahima tuka somia Jesu. Mahima tuka somia Jesu. Stuti tuka somia Jesu. Stuti tuka somia Jesu. Oglap tuka somia Jesu. Oglap tuka somia Jesu. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 आमकां आमी संपूर्ण रितीन विसरया. आमी सोम्याच्या हजरेंत आसा. केदाळा त्या सरोवराच्या तडीर आसतलो सोमी म्हणून पेद्रू कळलेंगी तो दोनी तानो उडोवन धांवून आयलो मुखार. ताणें परवा केली ना उदकाची. केदाळा सोमी जेजू उदका वयल्यान सोलून येतालो गी
आणि ताज्या उपरांत शिसांनी सांगलें सोमी सुतो म्हणून आनी जेजून सांगलें हांव सुतो म्हणून पेद्रू तक्षणा तो तूं जाल्यार सोम्या म्हाका फॉर्माय उदका वयल्यान येवं आनी पेद्रू सरोवरांत ताणें उडी मारली तो चलत गेलो ताणें खंयच्याची पर्वा केली ना कोण मनीस सोम्या मुखार आपणाकच विसरता आनी सोम्या लागीं येता तो या ती सर्गेचो आनंद भोगता सर्गेचो आनंद भोगता कित्याक म्हळ्यार आमी सोम्याच्या हजरतेन सोम्या संगी जियेता सोम्याच्या एकवटान जियेता देखून आमी हांगासर येता आसतना आमच्या लागीं जायते मतींत विराराय आसली जावं पुरो खंत बेजाराय आसली जावं पुरो टेन्शन आसलें जावं पुरो आनी ते सगळी आमकां शांती समाधानान रावंक सोडिना आमकां खंतीक बेजारायक वळख करता पूण केदळ आमी सोम्या मुखार हजर जाता आनी ते सगळें देगे दवरता तो आमकां ताज्या हातान उखलून धरता ही टेक्स ओवर आमी आमकां संपूर्ण रितीन विसरन आमकां सगळी खंत बेजाराय सुलवणी वायट सक्ती देगे दवरले वेळार सोमी जेजू आमचें जिवीत ताज्या हातान घेता तेंच आमी करया ह्या वेळार सोम्याच्या मुखार आराधन करता आसतना स्तुती आमी गायता आसतना कितेंय आसूं आमच्या मदीन काळजान आमकां कोणें वायट केल्लें दुखयल्लें आसूं पुरो आनी तशें सुलवल्लें आमी आसूंक पुरो तें सगळें देगे दवरया ह्या सोम्याच्या पांयां तळ आमी दवरया आनी तो वळू ही टेक्स ओवर म्हळ्यार आमचें जिवीत तो घेता आनी केदळ आमचें जिवीत ताज्या हातांत आसा आनी तो वळू खंडीत जावनी आमी सुरक्षीत आसता शांती समाधानान आसता त्या वर्त्या सोम्याक आमी गीत गावया आनी ताची स्तुती परत हे पोटी गावया आराधन ताका आमी करया वंदन ताका आमी करया ताच्या नांवाक महिमा आनी होकळीक आमी गावया ಪಾಣಸಂಕು 27 ನಿನ್ನಂತ ದೇವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸುವವರು ಒಬ್ಬರೂ ಇಲ್ಲ ನಿನ್ನಂತ ದೇವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸುವವರು ಒಬ್ಬರೂ ಇಲ್ಲ ನಿನ್ನಂತ ದೇವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸುವವರು ಒಬ್ಬರೂ ಇಲ್ಲ ನಿನ್ನಂತ ದೇವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸುವವರು ಒಬ್ಬರೂ ಇಲ್ಲ ಏಸಯ್ಯ ಏಸಯ್ಯ ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನಾನಿಲ್ಲಯ್ಯ ಏಸಯ್ಯ ಏಸಯ್ಯ ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನಾನಿಲ್ಲಯ್ಯ ನಿನ್ನಂತ ದೇವರು ನಿನ್ನಂತ ದೇವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸುವವರು ಒಬ್ಬರೂ ಇಲ್ಲ ಪಾಪದ ಮರಣದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾಣ ಕೊಟ್ಟು ಬದುಕಿಸಿದೆ ದೇವಾ ಪಾಪದ ಮರಣದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾಣ ಕೊಟ್ಟು ಬದುಕಿಸಿದೆ ದೇವಾ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆ ಶಾಶ್ವತ ಎಂದೆಂದು ದೇವಾ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆ ಶಾಶ್ವತ ಎಂದೆಂದು ದೇವಾ ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನಾನು ಜೀವಿಸುವೆ ದೇವಾ ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನಾನು ಜೀವಿಸುವೆ ದೇವಾ ಏಸಯ್ಯ ಏಸಯ್ಯ ನೀ
ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನಾನಿಲ್ಲಯ್ಯ ಏಸಯ್ಯ 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 ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನಾನಿಲ್ಲಯ್ಯ ನನ್ನಯ ಜೀವಿತವೆಲ್ಲವನ್ನು ತಿಳಿದಿರುವೆ ನೀನು ನನ್ನಯ ಕುರಿತು ಹಿತವಾಗಿ ಚಿಂತಿಸುವೆ ದೇವಾ ನನ್ನಯ ಜೀವಿತವೆಲ್ಲವನ್ನು ತಿಳಿದಿರುವೆ ನೀನು ನನ್ನಯ ಕುರಿತು ಹಿತವಾಗಿ ಚಿಂತಿಸುವೆ ದೇವಾ ನಿನ್ನಯ ಕರದಿ ಹಿಡಿದು ನನ್ನ ನಡೆಸಿರುವೆ ದೇವಾ ನಿನ್ನಯ ಕರದಿ ಹಿಡಿದು ನನ್ನ ನಡೆಸಿರುವೆ ದೇವಾ ನನ್ನ ಸಹಾಯ ನನ್ನ ಬಂಡೆ ನೀನೇ ಏಸಯ್ಯ ನನ್ನ ಸಹಾಯ ನನ್ನ ಬಂಡೆ ನೀನೇ ಏಸಯ್ಯ 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 ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನಾನಿಲ್ಲಯ್ಯ ಏಸಯ್ಯ ಏಸಯ್ಯ ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನಾನಿಲ್ಲಯ್ಯ ಕಷ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ದುಃಖಗಳಲ್ಲಿ ಜೊತೆಯಾಗಿರುವವನು ರೋಗದಲ್ಲಿ ಸಂಕಟದಲ್ಲಿ ಜಯವ ಕೊಡುವವನು ಕಷ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ದುಃಖಗಳಲ್ಲಿ ಜೊತೆಯಾಗಿರುವವನು ರೋಗದಲ್ಲಿ ಸಂಕಟದಲ್ಲಿ ಫಲವ ಕೊಡುವವನು ಕೊರತೆಗಳನ್ನು ನೀಗಿಸುವವರು ನೀವೇ ಏಸಯ್ಯ ಕೊರತೆಗಳನ್ನು ನೀಗಿಸುವವರು ನೀವೇ ಏಸಯ್ಯ ಸೋಲುಗಳಲ್ಲಿ ಜಯವನ್ನು ಕೊಡುವ ದೇವರು ನೀನಯ್ಯ ಸೋಲುಗಳಲ್ಲಿ ಜಯವನ್ನು ಕೊಡುವ ದೇವರು ನೀನಯ್ಯ ಏಸಯ್ಯ ಏಸಯ್ಯ ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನಾನಿಲ್ಲಯ್ಯ ಏಸಯ್ಯ ಏಸಯ್ಯ ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನಾನಿಲ್ಲಯ್ಯ ನಿನ್ನಂತ ದೇವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸುವವರು ಒಬ್ಬರೂ ಇಲ್ಲ ನಿನ್ನಂತ ದೇವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸುವವರು ಒಬ್ಬರೂ ಇಲ್ಲ ನಿನ್ನಂತ ದೇವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸುವವರು ಒಬ್ಬರು ಇಲ್ಲ ನಿನ್ನಂತ ದೇವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸುವವರು ಒಬ್ಬರು ಇಲ್ಲ ಹಾಲೆಲೂಯಾ 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 तुझ्या सोलो सोमी आणि देव आमकां दुसरो कोणी ना सोम्या तू आमचो मोग केलाय वर्त्या रितीन ह्या रितीन कोणेय कोणाचोय मोग केल्लो ना आमच्या मोगा खातीर देव आसलो तो मनीस जावन आमच्या गतीन तूं एक जालोय दुबळिकायेन तूं जल्मलोय दुबळ्यांतलो दुबळो जावन तूं जल्मलोय आनी ह्या वरवीं सक्कड मनशाच्या जिविताक तुवें उजवाड फांकयलोय तुवें सक्कड मनशाच्या जिविताक अर्थ दिलोय सोम्या पातकाच्या सावळेंत आसतलें आमकां
बोक्साण्या मारिफात आमकां तुवें सुटका दिली. देवाक आमचो बाप म्हूण उलो करून तुवें शिकयले. तुजी कुर्पात आमकां पुरो. सोमये जेजू सांग पावलो तुका उलो मारलेल्या वेळार आपल्या जिणेंत आसले कश्ट निवार म्हूण सांगल्या वेळार म्हजी कुर्पा मात्र तुका पुरो म्हूण तुवें सांगलें. आयच्या दिसा हो विशय आमी नियाळटा आसतना आमी हर एकली मागता तुज्या लागीं तुजी कुर्पा आमकां दी. आनी ह्या वरवीं तुजे कुर्पे देण्यान आमच्या जिणेंतले कश्ट आमी ते फूड करूंक शकता. आमचें सगळें जिवीत तुका कळीत आसा सोम्या. थोडे फावटी आमच्या जिणेंत आमकां लज बगचें आनी ताच्या मागीर गुटाचें कसलें आमी लिपोवन दवरता. पूण तें खंयचेंय तुजे मुखार गूट जावन उरना. कित्याक म्हळ्यार आमच्या अंतस्करणी तूं जाणाय सोम्या. आमचें सगळें जिवीत तूं जाणाय. आनी इतलें तुका कळीत आसल्यार आमच्या जिणेंत आमी पात्य म्हणून कळीत आसल्यार आमच्या जिणेंत आमी सूख केलां म्हणून कळीत आसल्यार आमच्या जिणेंत आमी कितेंय तुज्या मुखार लिपोवन दवरलां म्हणून तुका कळीत आसल्यार मागीर तूं आमचो मोग करताय सोम्या. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. आमी स्तुती आराधन करचो आमचो सोमी जेजू कितलो वर्तो पळया. आमी जरी तरी आमच्या जिणेंत कितेंय लिपोवन दवरलां जाल्यार आमच्या जिणेंत जरी तरी कितें आमी गुटान दवरलां जाल्यार तें सगळें सोमी जेजू जाणा. तरी पूण तो आमचो मोग करता. आमच्या तावन कोणी लिपोवन दवरल्यार आमी राखून रावता. त्या मनशान आमच्या लागीं सांगता पर्यंत आमी बगसूंक तयार आसता. पूण ताज्या तोंडातावन तें ताणें उसारी जाय आमी तें आयक जाय म्हणून आमी राखता. पूण सोमी जेजू आमच्या जिणेंत कितें वायट आमी केलां आमी तें सांगूं ना जाल्यार कोणाकी तरी पूण आमचो हात तो सोडिना. कित्याक म्हळ्यार एक घडी सोमी जेजू विसरत तर आमी नपयस जाता, आमी मरता. तरी पूण जेजू आमकां राखता आनी सांबाळटा. आमी कितेंय लिपोवन दवरल्यार आमी कितेंय गुटान दवरल्यार आनी कितेंय वायट केल्यार सोमी जेजू आमचो मोग करता. ताका जाय आमचें बरेंपण. नन्नय कुरितू हितವಾಗಿ ಚಿಂತಿಸುವ ದೇವ. आमी आनीकला कितें वायट केल्यार आनी देवा तावन कितेंय लिपोवन दवरल्यार आमचो सोमी जेजू ನನ್ನಯ ಜೀವಿತವೆಲ್ಲ ತಿಳಿದಿರುವ ನೀನು ನನ್ನಯ ಕುರಿತು ಹಿತವಾಗಿ ಚಿಂತಿಸುವ ದೇವ. कितलो वरतो सोमी जेजू आमचो. तो आमचें तें आसलें वायट पळयना, आमचें तें आसलें खोटेपण मेळेपण पळयना. बगर एका व्हड कडपा बरी आमकां ताजो आदार दिता. आमच्या जिणेंत कश्ट आयल्या वेळार आमचे संगी तो रावता. आमच्या कश्टांत आनी दुखांत आमचो सोमी जेजू सांगता आसता. आमकां पिडा आयल्या वेळार जेजू आमकां ती पिडा सोसूंक आमकां तो त्राण दिता. जावंक पुरो थोडे फावटी आमची पिडा तो गूण करता. ना तर आमकां आयिल्ली पिडा ती सोसूंक सोमी जेजू आमकां गरजाचें त्राण दिता, वाट दाखयता. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया. आमकां आयिल्ली पिडा हर एक फावटी सोम्यान ती गूण करणच आमकां दाखय जाय म्हूण ना, अजापुत करीजे म्हूण ना. पूण आमच्या जिणेंत आयिल्ले कश्ट तो हळू करता आनी आमच्या जिणेंत आयिल्ली पिडा ती सोसूंक आनी ती फूड करूंक आनी तातूंत जावन गूण जावन भायर येवंक तो आमकां वाट दाखयता आनी आमच्या संगी तो रावता. आमच्या जिणेंत कितें उणेपण पडलेल्या वेळार तें तो भरती करून दिता. काना नगरांत वायन उणो पडलेलो मोरयेन ताज्या लागीं सांगल्या वेळार ताणें तें कितें उणें पडलें तें भरती केलें. आमच्या जिणेंत वस्तू फावटी कितें कितें उणें पडता आनी आमी सोम्या लागीं उलो मारलेल्या वेळार ताका उलो मारलेल्या वेळार तो आमचें कितें उणेपण आसा, खालीपण आसा तें आमकां तो भरती करून दिता. ಕೊರತೆಗಳನ್ನು ನೀಗಿಸುವ ನೀನೇ ಏಸಯ್ಯ. ಕೊರತೆಗಳು कितें आमच्या जिणेंत उणें पडलां तें आमकां तो भरती करून दिवचो सोमी आमचो हांगासर आसा. ह्या उंड्याच्या रुपार हांगासर हजर आसा. ಸೋಲುಗಳಲ್ಲಿ ಜಯವನ್ನು ಕೊಡುವ ದೇವ. आमच्या जिणेंत सोलवल्ल्या वेळार तो आमकां जीख दिता. आयच्या दिसा नियाळ करता आसतना आमच्या उणेपणांत आनी सोलवणेंत कशें देव ताची महिमा प्रगट करता
आणि कशी ताजी महिमा प्रगट जाता म्हणून आम्ही नियाळ करता यावर त्या सोम्याक आमच्या काळजांत न्हू आम्ही अर्गां दिवया स्तुती करया आराधन करया आम्ही किर्तनांत पळयता कित्याक आमी देवाची स्तुती आराधन करूंक जाय कीर्तन 95 तांतू आमी पळयता कीर्तनकार म्हणटा येया सर्वेस्पराक उल्हासान आमी गावया सर्वेस्पराक उल्हासान आमी गावया रडकुऱ्या तोंडान न्ही अर्दुकुऱ्या मोनान न्ही मावून रावून न्ही ओंट घट्ट दामून धर न्ही बगार आमच्या कुडींत देवान कितें सक्कड आमकां सकत दिल्या अंगांगा दिल्यात आनी ते सगळे उपयोग करून उल्हासान आमी सोम्याची स्तुती गावया काल्याक आमच्या तारणाच्या कडपाक आमी वाकडणुया तारण सल्वेशन कित्याक म्हळ्यार आमचो सोमी जेजू आमच्या तारणाचें घडप तो जावन आसा आमच्या साल्वासांव ताणें मरण ताणें नाश केला आनी आमकां जिवंतपण दिलां सगळ्यांकी देखून कोण सोम्याचेर आपली पातयेनी दवरता की ताजें जिवीत रेवेर बांदलेल्या घरा बरी केदाळे कोसळून पडना बगार तें भद्र आसता आनी घट्ट तें आसता स्तुती गितां सोबें ताचे समोर या गितां गायान आनी ताका वाखाणुया कित्याक सर्वेस्पर व्हरतो देव सगळ्या देवा प्रास व्हरतो राय आमी म्हण येता देव रायां प्रास व्हरतो पूण कीर्तनकार म्हणटा कित्याक सर्वेस्पर व्हरतो देव सगळ्या देवां प्रास व्हरतो राय कित्याक म्हळ्यार अन्य जातींचो लोक कीर्तनकाराच्या वेळार ते कांय करताले म्हळ्यार तांकां मस्त देव आसले वेगवेगळ्या मुर्तींक आनी ताज्या उपरांत इमाजींक जावं पुरो रुपणां जावं पुरो ते देव म्हणून मानताले आनी आराधन करताले आनी तांकां एक देव म्हूण नासलो जायते कुटुंबाचे देव आनी तांचे मागीर समुदायाचे देव आनी तांचे मागीर विंगड विंगड देव आसले आनी असल्या संदर्भाचेर कीर्तनकार काले म्हणटा म्हळ्यार सक्कड देवाचो राय तो कशें मनशा मदें राय प्रथम जावन आसता फर्स्ट एमंग द इक्वल्स तेच प्रमाणे आमचो सोमी जेजू सक्कड देवाचो राय ताजे व्हरतो दुसरो कोणी ना देखून आमकां कीर्तनकार आपोवणें दिता आमी सोम्याक स्तुती गावंक अर्गां दिवंक आनी ताका आमी होगलाप दिवंक ताच्या हातांत आसात पृथ्वेच्यो गुंडायो ह्या पृथ्वेंत देवान रचलेल्या सृश्टेंत कितें गुंड आसा जाल्यार त्या गुंडायेंत आमचो सोमी जेजू आसा आनी ताज्या उपरांत पर्वताचे शिखर तो ह्या पृथ्वेंत कितें उबार आसा जाल्यार थंय देव आसा तो गुणायेंत आसा आनी तशेंच तो शिखराचेरय आसा कित्याक म्हळ्यार ही सगळी पृथ्वी ती ताणें रचलेली आनी हर एका जाग्यार देवाची हजाराती आसा सोम्याची हजाराती आसा आतां देखून कीर्तनकार आमकां कितें म्हणटा म्हणून सांगल्यार मेरीबांत तुमी केलें तशें अरण्यांतल्या मासांत तुमी केलें तशें तुमची काळजां दारूण करिनाका देवान इस्रायल प्रजेक मरुभुमींतल्यान सोलोवन व्हरता आसतना तांच्या मुखार देवान जायतीं विचित्रां आनी विस्मितां केल्ली पयलेंचे आसा रे व्हड आसा रे तांबड्या दर्यांत तांकां उतरोवन हाडलेले पूण थोड्या वेळान तें असर्यें नपय जालें पब्लीक मेमरी शॉर्ट म्हणटात म्हण सांगल्यार जें कितें सामुहीक रितीन घडटा की तो उडास थोड्या तेंपा मात्र मागीर विसरता येदें व्हडलें असर हें त्या तांबड्या दर्यांत ताणें उतरोवन हाडलेलें सगळे विसरले आनी ते म्हणले तुमी आमकां काल्याक हांगासर मैजेक आनी आरोना तुमी हांगा काल्याक आमकां मोरोंक हाडलां की कितें मोरोंक हाडलां की कितें आनी ताका देखून ते पुरपुरोंक लागले आमकां हांगासर काण ना आनी उदक ना आनी देवान तांकां कडपात उदक दिलें आनी ताका देखून कीर्तनकार म्हणटा त्या पोरण्या सोल्ल्यांतल्या इस्रायल परजे बरी तुमची काळजां दारूण करिनाकात आमच्या जिणेंत मस्तपटी घडता आमी मागता देवा लागीं म्हाका वो उपकार जाय तो उपकार जाय बरी सैरीक जाय आनी ताज्या उपरांत विजा जाय काम जाय भलायकी बरी जाय मस्त उपकार आमी मागता पूण उपकार मेळ्ळ्या उपरांत कितलो तेंप आमी देवाचो उडास दवरता खंय एक वाद पेटयता मीस दिता आनी ताज्या मागीर सवकास तो उडास विसरता आनी एक फावटी देवाचो उडास येवन सोकेदाळ म्हळ्यार आमच्या जिणेंत पिडा आयल्या वेळार संकश्ट आयल्या वेळार आनी तो वेळ आमकां परत्यान मागीर उडास येता देवाचो आनी ताका देखून कीर्तनकार म्हणटा तशें करनाकात कशें मासांत आनी मेरीबांत इस्रायल परजेन देवाक विसरून ते पुरपुरले की त्या प्रमाणे तुमी करनाकात म्हणून प्रेज द लॉर्ड
हालेलुया हालेलुया आमच्या जिणेंत दिसपडते देवाक आमी वाकाणू जाय ताची स्तुती आमी करूंक जाय आराधन करूंक जाय कित्याक म्हळ्यार एक घडी बरी चिंतून पळयल्यार एक क्षण वन मोमेंट जर तर देवान आमकां विसरल्यार आमी खंय ना आमी नपयस जाता कित्याक म्हळ्यार आमचो उस्वास बंद जाता आमी आराधन करचो आमचो देव कोण स्तुती आराधनाक फावो जाल्लो देव आमी कोणाय मनशाक ताका होगळीक उसारता कितें मेळ्ळ्यार या कितें खाण घेवचे खातीर आमी इल्लेशे पुगारता पयले फ्लॅटरी कित्याक म्हळ्यार ताजे उपरांत आमकां कोलोगी उपकार काण घेवंक विचारूंक आसा देखून आमी कांय करता म्हळ्यार फ्लॅटरी दुपोवचें तशें न्ही देवाक आमी आराधन करचें म्हळ्यार आमी देवाची स्तुती आराधन केल्ले वरवीं ताजी होगळीक बिलकुल चडना देव व्हड जायना आमी स्तुती आराधन करनातल्या तो कांय ल्हान जायना चिरमुटना तो आसले बरीच आसता पूण आमी मात्र ताच्या कृपेंत वाडत वेता देखून आमी ताजी स्तुती आराधन सदांच आमी ती गावंक फावो आनी आमी तशें करूंक जाय कीर्तन 104 अशें म्हणटा आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर सर्वेस्परा म्हज्या देवा कितलो व्हरतो तूं महिमा आनी वैभव तूं नेसताय आमी वस्तूर नेसता आमी वस्तूर नेसता ग्लोरी अँड ऑनर देव काय करता म्हळ्यार तो महिमा आनी वैभव नेसता आमी वस्तूर नेसचें पूण स्वामी जेजू देव तो काले नेसता म्हूण सांगल्यार महिमा आनी वैभवान तो न्हेसोन आसा वस्त्रा भाशेन प्रकाश तूं पांगरलाय तंबा भाशेन मळप तूं विस्तारताय आमचें घर थोड्यांचें व्हड आसा थोड्यांचें ल्हान आसा थोडीं जाणां तंबांत जियेतात टेंट डेऱ्यांत जियेतात पूण देव ताचें टेंट केदें व्हडलें विस्तारयता आमकां कीर्तनकार म्हणटा तंबा भाशेन मळप तूं विस्तारताय मळपाची एक पोंत आनी एक पोंत मळपाचें कोणें देखला आमच्या वरीं साथ दिना आनी ताका देखून देवाचो तंबू ताणें वस्ती करचो जागो तो कितलो विस्तार म्हणून आमकां हांगा किर्तनांत पळोवंक मेळटा देखून आमच्या ल्हानशा समजणे वरवीं आमी देवाचें व्हडपण तोरपण तें आमी आटापूंक जायना आनी साथ दिना उदकाचेर तुजे रावळेर बांदताय कुपां तुजें रथ करताय स्वामी जेजू ह्या संवसारांत आयल्या वेळार तो सारोवरांतल्यान उदका वयल्यान सोलून गेलो बुडोवंक ना तो पेद्रू इल्लो वेळ सोल्लो मागीर बुडलो पूण स्वामी जेजू उदका वयल्यान सोल्लो आनी ताणें दाखोवन दिलें तो जावन आसा ह्या सरोवराचो ह्या उदकाचो धनी आनी रसदार म्हणून देखून उदकान ताका बुडोवंक दिवंक ना आनी ताच्या मागीर वारें वळटा आसतना थोडे फावटी आमची घरांय उबोवन येतात थोडे फावटी व्हड व्हड घरां आसलीं परतात पूण आमी पळयता कीर्तनकार म्हणटा सर्वेस्परा सोम्या कुपां तुजो रथ करताय कुपां म्हळ्यार मोडा तुजें रथ आमची व्हडलीं वाहनां कितलीं व्हड म्हूण सांगल्यार कितलीं व्हड आसात तारू व्हडलें तातूंत सड्ड म्हळ्यार 3000-4000 लोकांनी वश येता तातूंत गेल्या उपरांत फाटीं आयल्या उपरांत थोड्या जाणांक तकली गोळ आनी पुरा येता उदकांत तिशीन इशीन दोलोवन आनी पुरा थोड्या जाणांक विमानाचेर वयर येतानाय भिरांत दिसता कालें जाता कोण ना म्हणून पूण देव काय करता म्हळ्यार ताची मोडांची रास आसा पळय तिंत ताजें रथाची चक्रां सर्वेस्पर देवाचें देखून ताजें तोरपण म्हळ्यार व्हडपण कितलें म्हणून आमी जाणा जावं येता आनी देव करता विजमिता कल विजमिता करता बांय कोणटा आसतना आमी खंयच्या कडेन कोणटा म्हळ्यार गूंड जागो आसल्यार वेगळी उदक मेळच्या कोणटा पूण देव काय करता म्हळ्यार तो ताजी विजमिता अशी दाखयता की पर्वताच्या तुदयेर न्हू तो उदक वळाशें करता आमकां मोती समजूंक कश्ट आटापूंक कश्ट पूण देवाची ही विचित्र कृत्या तितले मात्र न्ही आमी आमच्याच विशयान चिंतचें न्ही ह्या प्रकृतीन ह्या संवसारान देव काय करता म्हूण सांगल्यार ह्या प्रकृतींतल्या सकड जिवींक राखता आनी सांबाळटा सगळ्या रान मनजातींक उदक तो पिवून दिता रान गाडवां थंय आसलीं थंय तो तांची तान बगयता तेच प्रमाणे कीर्तन 140 आनी 100 थंयसर आमी पळयता देव काय करता म्हळ्यार तो आपलें उतर पाटयता बर्फ ते पडाशें करता म्हळ्यार आयस
आनी आपलें वारें धाडटा आनी उदक वळता काले करूंक ह्या प्रकृतींतल्या सकड जिवीक तो जीव दिता काली आमी मात्र न्ही ह्या प्रकृतींत आसचें थोडे फावटी आमी चिंतता काले म्हूण सांगल्यार हो सगळो संवसार देवान आमकां दिला देखून कशेंय आमी तो विबाड येता म्हणून ना देवान ह्या प्रकृतीचेर मनशाक धनीपण सोलोवंक सांगलां म्हूण सांगलां अर्थ काले म्हळ्यार वृद्धी करूंक बरें करूंक जतनाय राखूंक आनी सांबाळूंक नाश करूंक न्ही मोगाच्या भाव भयणीनो ह्या सगळ्या प्रकृतींत रस्त्यांतली आमी एक ल्हानशी रचना जावन आसा सकट रचने पैकी उंच आमी जावन आसा खरें पूण आमी एक भाग मात्र देखून देवान केल्ली बीजमितां ह्या प्रकृतींत आमकां सगळ्यांनी पळोवंक मेळटा कोणाच्यान आमकां चिंतूंक जाता या आडावंक जाता दर्या देगेर वचून उदक हांगा मुसोर मात येवं दी आनी इशीन येवचें नाका म्हणून कोणाच्यान आडावंक जाता फातर घालूंक जाता आनी त्या परत मेर घालूंक जाता कोणगी लोरयेचेर फातर हाडून घालतात आनी इल्लोसो काट बांदतात पूण सकट न्ही आनी ताजो परिणाम जावन एक कडेन आट बांदले वरी दर्यो आनी एक कडेन भितर येता देखून आमच्या कोणाच्यानी दर्याची लारां ती हितून पर्यंत मात्र येवं ताज्या मागीर इशीन येवंक जाय म्हणून मेर घालूंक जायना देखून आमकां भोंवतणी पळयल्यार सगळ्यांतल्यानी देवाची विचित्र विस्मित आमकां पळोवंक मेळटात ह्या वर्त्या देवाक आमी परत एक फावटी गीत गावन ताच्या मानाक आमी गीत गावया स्तुती करया आनी आराधन दिवया सर्वश्रेश्ठीಗಳು कंतार सर्वश्रेश्ठीಗಳು सगळे श्रेष्ठ संगी मेळून आमी देवाची स्तुती करया आराधन करया कन्नड गीत ಸರ್ವ ಸೃಷ್ಟಿಗಳು ಸ್ತುತಿ ಹಾಡುತ್ತಿವೆ ಯೇಸುವೇ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಜೀವರಾಶಿಗಳೆಲ್ಲವೂ ಸ್ತುತಿಸುತ್ತಿವೆ ಯೇಸುವೇ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಸರ್ವ ಸೃಷ್ಟಿಗಳು ಸ್ತುತಿ ಹಾಡುತ್ತಿವೆ ಯೇಸುವೇ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಜೀವರಾಶಿಗಳೆಲ್ಲವೂ ಸ್ತುತಿಸುತ್ತಿವೆ ಯೇಸುವೇ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹೋಸಾನಾ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 ಹೋಸಾನಾ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 ಹೋಸಾನಾ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 ಹೋಸಾನಾ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಬೆಟ್ಟಗುಡ್ಡ ಸೂರ್ಯಚಂದಿರರು ಎಲ್ಲ ತಾರೆಗಳು ಬೆಳಗುತ್ತ ಹಾಡಿದೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಿಂಚು ಗುಡುಗುತ್ತಲೇ ಆರ್ಭಟಿಸುತ್ತಲೇ ಹಾಡಿದೆ ಯೇಸುವೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಸೂರ್ಯಚಂದಿರರು ಎಲ್ಲ ತಾರೆಗಳು ಬೆಳಗುತ್ತ ಹಾಡಿದೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಿಂಚು ಗುಡುಗುತ್ತಲೇ ಆರ್ಭಟಿಸುತ್ತಲೇ ಹಾಡಿದೆ ಯೇಸುವೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹೋಸಾನಾ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 ಹೋಸಾನಾ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಬೆಟ್ಟಗುಡ್ಡಗಳು ತಲೆ ಎತ್ತುತ್ತಲೇ ಹಾಡಿದೆ ಯೇಸುವೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಜಲರಾಶಿಗಳು ಚುಡು ಚುಡು ಎನ್ನುತ್ತಾ ಹರಿಯುತ್ತ ಹಾಡಿವೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಜಲಗುಡ್ಡಗಳು ತಲೆ ಎತ್ತುತ್ತಲೇ ಹಾಡಿದೆ ಯೇಸುವೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಜಲರಾಶಿಗಳು ಚುಡು ಚುಡು ಎನ್ನುತ್ತಾ ಹರಿಯುತ್ತ ಹಾಡಿದೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹೋಸಾನಾ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 ಹೋಸಾನಾ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ
ಮರಗಳೆಲ್ಲ ತೂಗಾಡುತ್ತಲೇ ಹಾಡಿದೆ ಯೇಸುವೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ವನ ಪುಷ್ಪಗಳು ಪರಿಮಳ ಸೂಸಿ ಅರಳುತ್ತ ಹಾಡಿದೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ಗಿಡ ಮರಗಳೆಲ್ಲ ತೂಗಾಡುತ್ತಲೇ ಹಾಡಿದೆ ಯೇಸುವೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ವನ ಪುಷ್ಪಗಳು ಪರಿಮಳ ಸೂಸಿ ಅರಳುತ್ತ ಹಾಡಿದೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ಅಲ್ಲೇಲುಯ ಅಲ್ಲೇಲುಯ ಹೋಸಾನ ಅಲ್ಲೇಲುಯ 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 ಹೋಸಾನ ಅಲ್ಲೇಲುಯ. ಸರ್ವ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಚಿಲಿಪಿಲಿ ಎನ್ನುತ್ತಾ ಹಾಡಿದ ಯೇಸುವೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ಮೃಗಚರಗಳೆಲ್ಲ ತುಗಿ ಗರ್ಜಿಸುತ್ತಾ ಮೊಳಗಿದೆ ಯೇಸುವೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ಸರ್ವ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಚಿಲಿಪಿಲಿ ಎನ್ನುತ್ತಾ ಹಾರುತ್ತ ಹಾಡಿದೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ಮೃಗಚರಗಳೆಲ್ಲ ತುಗಿ ಗರ್ಜಿಸುತ್ತಾ ಮೊಳಗಿದೆ ಯೇಸುವೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ಹಲ್ಲೇಲುಯ ಹಲ್ಲೇಲುಯ ಹೋಸಾನ ಹಲ್ಲೇಲುಯ 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 ಹೋಸಾನ ಹಲ್ಲೇಲುಯ 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 ಹೋಸಾನ ಹಲ್ಲೇಲುಯ 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 ಹಲ್ಲೇಲುಯ. ಯೇಸುವೆ ಸ್ತೋತ್ರ, ಯೇಸುವೆ ವಂದನೆ, ಯೇಸುವೆ ಆರಾಧನೆ, ಯೇಸುವೆ ಮಹಿಮೆ. ಹಲ್ಲೇಲುಯ. फेस्ता वेळार आनी प्रा दार उल्हासचे आसले पयलीं आतां मस्त उणें गेलां. मस्त जाणां बेसपा दिसा दार उल्हासचे कार्यक्रम पळोवंक येताले आनी आतां ते इल्लेशे बदलावणी केल्या. काल्या मनशाला तातूंत दुरो आवाज येता, ताज्या बदलाक दुसरे पर लायट्स इफेक्ट्स आनी प्र करतात. ह्या संवसारांत बेस्ट सावंड आनी लायट इफेक्ट खंय आसा म्हूण सांगल्यार देवान रचलेल्या सृश्टेन विंगड विंगड जाग्यान येतात सावंड एंड लायट इफेक्ट पळोवंक. गोडगोड आनी जागलाणे. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. ह्या संवसारांतल्यान दी बेस्ट सावंड एंड लायट इफेक्ट. थोडी मनशां काल्यां करतात की म्हूण सांगल्यार म्युजीक आयकूंक म्युजिकल कॉन्सर्ट ताका पुरो येता, संगीत सांज. आनी ह्या संवसारांतले दी बेस्ट भोव अपूर्वचे म्युजिकल कॉन्सर्ट खंय आसा म्हळ्यार ಸರ್ವ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಚಿಲಿಪಿಲಿ ಎನ್ನುತ್ತಾ ಹಾರುತ್ತಾ ಹಾಡಿದೆ. ಮೃಗಚರಗಳೆಲ್ಲ ಕೂಗಿ ಗರ್ಜಿಸುತ್ತಾ ಮೊಳಗಿದೆ. देवान रचलेली सगळी सुकणी सावजां आनी टायमार म्हूण जाती तांचो आवाज ह्या संवसारांतलो दी बेस्ट म्युजिकल कॉन्सर्ट ताजे वर्तें आसूंक दुसरें ना, साध्य ना. सक्कट सुकण्याचो आनी म्हूण जातीचो आवाज गेल्यार ताजे वर्तें म्युजीक दुसरें काल्यां आसा. देखून देवान कितलें बरें ह्या संवसारांत रचलां पळया. आनी ताज्या मागीर आमी आर्ट पळोवंक येता. ताज्या उपरांत दुकानाक वचून सेंट मोलाकान घेता. वनपुष्पಗಳು परिमळ सूसी ताजे बरें सेंट दुसरें खंय आसा. रानाक गेल्यार थंय आसची काट फुलां, बरीं फुलां तांणी दिवचो तो परमळ विशिश्ट. आमी ती फुलां वाडोवन ताजें सेंट काडचें जाल्यार तांतू आसा वावटिल्ली न्ही, ताज्या मागीर ताका केमिकल्स गी आनी त्या मागीर स्पिरीट गी सोरो गी घालीचे प्रिजर्व करूं. पूण रानांत मेळचो तो परमळ दुसरें खंय मेळोवंक साध्य ना. नॅचरल आनी देवान तितलो बरो परमळ सेंट आमकां दिला. आनी हे रूख झाडां ते पानां हालची ताजी आनी तांणी बागवोवची ती सोबाई मनशान करूंक असाध्य. काली पळोवन कलाकारान ती सोडव येता. मात देखून आमच्या सोम्याक आमी जोरान थाळी पिट्यां कित्याक म्हळ्यार ह्या संवसारांत ताणें भोव सोबीत आमकां कालें केलां म्हळ्यार सावंड एंड लायट, ताज्या मागीर बरें सेंट, ताज्या उपरांत बरें कॉन्सर्ट ताणें आमकां दिलां. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, 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 हालेलुया.
तुम्ही बसून तात एकडी उभे रावया सुवार्तेच्या वाचपणी पूण सांत पावलोन कोरिंथकारांक बरयल्लें पत्र मानान आमी उबे रावन तें उतर आतां आमी आयकुया. सांत पावलोन कोरिंथकारांक बरयल्लें पत्र, दुसरें पत्र अध्याय 12 आनी वळ 7 तावन 10 पर्यंत. म्हाका फावो केल्ल्या असाधारण उगडापणा विशयांत उलोवचें जाल्यार हांवें तांच्या पासत गर्वाक पडनाये म्हणून म्हज्या कुडींत एक पडापडीची दूख दिल्या. मासांत रिगलेल्या कांट्या परी ती म्हाका दोसता. हांव गर्वाक पडन म्हणून सैतानाचो हो दूत म्हाका तापडायत आसा. हो दुस्मान म्हज्या तावन पयस सोरो म्हणून 3 फावटी सोम्या लागीं हांवें मागलें, पूण ताणें म्हळें म्हजी कुर्पा तुका पुरो, कित्याक मनशाचे अस्कतकायेंत म्हजी सगळी सकत दिसून येता. देखून क्रिस्ताची सकत म्हजे थंय वस्ती करचे खातीर म्हजे अस्कतकायेची वडवीक हांव खुशेन सांगतां. तर क्रिस्ता पासून म्हज्या अस्कतकायांनी, बेपरवांनी, कश्ट अनवरांनी, दगदवण्यांनी आनी आट्या विटांनी हांव दादोशी जाला. कित्याक हांव अस्कत तेन्ना हांव निजाकी सक्तीवान. देवाचें उतर हें देवाची व्हड उपकार. आयच्या नियाळाक हें वाचप आमी आयकलें. अस्कतकायेंत देवाची महिमा प्रगट जाता. म्हजी कुर्पा तुका पुरो, कित्याक मनशाच्या अस्कतकायेंत म्हजी सगळी सकत दिसून येता. देखून क्रिस्ताची सकत म्हजे थंय वस्ती करचे खातीर म्हजे अस्कतकायेचे वडवीक हांव उलयतां. हांव अस्कत तेन्ना हांव निजाकी सक्तीवंत. सांत पावलोन सांगिल्लीं उतरां. आमच्या मदें कोणी मनशां वडपण उलयता जाल्यार खंयच्या विशयान कितें साधन केलां पळय त्या विशयान. हांवें घर बांदलां, हांवें एक जागो मोलाक हाडून गेला, म्हजें बिझनेस बरें चलता, ताज्या उपरांत दुवे काजर केलें, हांवें एक वाहन काडून गेलां आनी हेर थोडी असले साधना विशयांत उलयतात. कालें म्हणून सांगल्यार हांवें 100 मार्क काडल्यात आनी ताज्या उपरांत म्हाका कळ्ळें बेल्ट मेळ्ळा, रेड बेल्ट मेळ्ळा कराटेन. आनी ताज्या उपरांत सिंगिंगान म्हाका फर्स्ट प्रायज डिस्ट्रिक्ट लेवलाचेर. जालें न्ही. आमी उलोवचे वडवीकांच्या विशयान आमचे स्ट्रेंथ कितें आसात पळय, आमचें वडपण कितें आसा त्या विशयांत आमी वडवीक उलयता. आमच्या उणेपणा विशयान सांगल्यार कोण आयकता? उणेपण सगळ्यां कडेन आसा. देखून वडपण आमचें तें हेरां मुखार आमकां प्रदर्शन करूंक जाय, दाखोवंक जाय. हांव खंयच्यात श्रेश्ठ गे म्हणून देखून मनशां खंयच्या विशयांत उलयतात म्हळ्यार असलें उलयतात. कितें साधन केलां, कितें बरें आसा आनी त्या भायर कितें संपत्ती आसा त्या विशयांत उलोवन इल्ली दादोसकाय पावतात आपणा भितर. आनी एकल्या कडेन सांगल्यार मात्र खुशी जाता, कित्याक म्हळ्यार म्हज्या लागीं इतलें आसा, असलें साधन केलां आनी अशें केलां म्हणून. पूण आयच्या दिसा आमी नियाळ करचो विशय कालेंक म्हळ्यार म्हज्या अस्कतकायेंत हांव केन्ना अस्कत की त्या वेळा क्रिस्त सक्तीवन. मनशाचे अस्कतकायेंत म्हजी सगळी सकत दिसून येता. कोण म्हणटा? क्रिस्त जेजू. जेजू क्रिस्त म्हणटा. आमी हांगासर आसली समेस्ताय हांगासर आसची जावं पुरो थोडी आमी साधन केल्लीं मनशां आमच्या लागीं थोड्यांक कांय उलोवंक आसूं पुरो, पूण खंडी जावन आमच्या हर एकल्या लागीं इल्लेपण उणेपण गॅरंटी आसा, गॅरंटी आसा. आनी आमी हांगा आयल्या ह्या साक्रामेंताच्या आराधनांत सोम्या लागीं कांय मागोवंक आनी त्या भायर माटतीर सार ओलेसा लागीं म्हज्या खातीर विनाती कर म्हणून आमी आयल्या. हांगा आसलीं कोण मनशां तुमकां कोणाकी सोम्या जेजू लागीं कांय मागोवंक ना? कितलीं जाणां आसात पळय सोम्या लागीं कांय मागोवंक ना तल्लीं? अशेंत आज ब्रेस्तार देखून इल्लोसो वेळ वचून करची म्हणून हांगासर इगर्जेक आयिल्लीं. कांय मागोवंक ना सोम्या लागीं. कोण आसात?
मामान आत वयर व्हरताना आमी चिंतलें कांय ना गे म्हणून ताणें दुसऱ्याच कारणाक आत वयर व्हरलें. सांज वर्सां लागीं मागोवंक नातिलीं कोण आसा तांकां कोण दिनात खरें म्हणून ते सांव आसात आमच्या लागीं. केदाळ आमी सोम्या लागीं या सांता लागीं मागता या हेरां लागीं मागता आमच्या लागीं कितें उणें आसल्या वेळार आमी मागचें. आमच्या लागीं सक्कडी आसा जाल्यार आमी कित्याक हेरां लागीं मागता आनी एकल्या लागीं कितें उणें आसा मागीर दिता फाल्यां दिता म्हणून वचून हाडटा आमी. आमच्या लागीं उणेंपण आसल्या वेळार मनशा लागीं आमच्या भोंवतणीच्या मनशा लागीं शेजाऱ्या लागीं आदी आसलें आमगेर हाडलें मीठ घाली जालां पयसो वचून हाडिजे देखून 1 शेर मीठ दी म्हणून मागीर फाल्यां तुका बदलेक दिता म्हणून. आनी तशेंच पेंड उणी जाली वचून आनी एका घरांत व्हरून हाडची आहली मागीर उपरांत इल्लीशी कुडसून ताका दिवची आसली हाडल्याचे वरून इल्लें चड दिवंक जाय म्हणून ते मनशा लागीं. पूण आमी हांगासर सोम्या लागीं मागोवंक आयल्या कित्याक म्हूण सांगल्यार आमी सगळीं सोम्या मुखार गरजेवंत मनशां. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. आमच्या पैकी कोणी संपूर्ण नात हांगासर कोणी हांगा संपूर्ण नात. आमी सगळीं एक या आनेका रितीर इल्लेपणी उणेपण आसली मनशां आमी. आनी त्या देखून हांगा आयल्या सोम्या मुखार आमच्या कालतेपणू उसारूंक परगट करूंक आनी ताज्या लागीं कुरपा मागोवंक. आनी तशेंच सांल वरेस मारतीर ताज्या नोवेनान ताज्या लागीं विनवणी केल्ले वरवीं आमकां एक या आनेका रितीचे उपकार मेळ्ळ्यात. मस्तू जाणांनी आमकां सांगलां देखून आमी हांगा आयल्या मागोवंक आयल्या. अस्कत काही ते कालें म्हूण सांगल्यार उणेंपण न्ही मस्तूपटी आमी चिंतचें. कालें म्हूण सांगल्यार हेरांनी आमकां सांगता आसतना ताणें येदें व्हडलें घर बांदलें अयो म्हज्या लागीं ना मो ताणें कार हाडलें सोबीत म्हजें सेकंड हँड गुजरी आमी आमकांच कीळ करून काण घेता मस्तू पवटी. आनी एकल्या लागीं वोटपण आसा ताज्या लागीं संपत्ती आसा ताज्या लागीं दिरवें आसा ताज्या लागीं शाती आसा ताज्या लागीं देणी आसात म्हज्या लागीं ना यो म्हणून ना. ह्या संवसारांत रचतलो हर एकलो मनीसी देवाक महान आनी ताज्या भायर कितें म्हूण सांगल्यार उत्तिमत नाजाल्यार देवाक तकमान. आमी जर तर देवा मुखार आमकां आमी अकमान करून खाण गेल्यार देवाक तकमान केल्ले बरें. कित्याक म्हण आमी समेस्त मनशांय देवान रचलेली रचना जावन आसा देखून देवाक आमी सगळीं इम्पॉर्टंट. आमी कोणी हांगासर उणें म्हूण नांव आमी कोणी हांगासर कालें म्हूण सांगल्यार उपकारा पडनातली म्हूण नांव. सक्कड मनशां आमी देवाक गरजेची आनी उपकाराची. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. आमच्या सगळ्यांचे ताळे देवाक भोव खुशी दितात संतोश दितात. थोड्यांचे जावं पुरो कंतारां गावन आनी थोड्यांचे कर्कस आसा जावं पुरो पूण आमच्या सगळ्यांचे ताळे देवाक कालें करता म्हळ्यार खुशी दितात संतोश दितात. घरांतल्या आवय बापायक खंयच्याय भुरग्याचो ताळो एका भुरग्याचो बरो खुशी दिता आनी एका भुरग्याचो ताळो कर करता म्हूण ना. आवय बापाय सकट भुरग्यांचे ताळे बरेत आनी ताका देखून आमकां रचलेल्या देवाकी आमच्या समेस्तांचे ताळे आनी ताज्या मागीर आमची सोबाई ती देवाक महिमा दिता. एकल्या मनशाचो रंग काळो आसा सावळो आसा आनी त्या भायर आनी एकल्याचो पांय मोठो आसा मागीर एकल्या तो हात वांकडो आसा मागीर एकल्याक दोळ्याक इल्ली दिश्ट ना म्हणटेत देवाक ते सक्कडी नाका जाल्ले न्ही. सक्कड मनीस पुरा जणी देवाक संतोश आनी महिमा दितात. प्रेज द लॉर्ड. देखून आयच्या ह्या वाचपांत आमी पळयता कोरिंथकारांक बरयलें दुसरें पत्र सांत पावलो ताच्या अस्कतकायेंत क्रिस्ताची महिमा प्रगट जाता सकत प्रगट जाता म्हणून आमकां सांगता तो. देखून आमी हांगासर आशिल्लीं कोणी मनशां आमी अस्कत दुबळीं त्या भायर टेन्शन आसा आनी त्या भायर आमी उपकारा पडनातले म्हूण कांय चिंतचें नाका कोण्णी. कित्याक म्हळ्यार आमी एका दोळा जर तर अस्कत आसा आमच्या लागीं उणेपण आसा जाल्यार प्रेज द लॉर्ड. कित्याक म्हळ्यार आमच्या उणेपणांत देवाची सकत प्रगट जाता. वो कोण हो पावलू अशें म्हणटलो वो कोण गे म्हूण सांगल्यार एक फारिजेव बरें शिकपाचलो मनीस आनी त्या भायर गर्वी मनीस. गर्वी मनीस कोण कोणाक गर्व येता गर्व कोणाक येता म्हूण सांगल्यार हांव कोणाकी चिल्लार कोणाकी हांव कॅरत करना बा म्हज्या मुखार सक्कडे चिल्लार म्हाका कांय तोंदर येतना. तो मनीस गर्वी कित्याक म्हळ्यार ताका ताका भोगता घाले म्हूण सांगल्यार ताजी सकत तितली आसा देखून कोणाकी कॅर करीचे म्हूण ना म्हूण. थोडे कुडींत
गटमुट आसा देखून हेरा मनशां कोणाकी केअर करनात मागीर थोडे मनीस पयशांनी स्ट्रॉंग आसात दनदिरव्यान आस्ती बदकान दैरान आनी देखून ते काल करतात म्हूण सांगल्यार कुडीन गटमूट जायचे म्हूण ना ते हेरांक कोणाकी केअर करनात कित्याक म्हूण सांगल्यार तांच्या लागीं जायतें आसा आनी कितें आसा पळय ताजे वरवीं ते कितेंय करूं शकता म्हणलें एक चिंतप तांच्या मतींत आसा देखून डोंट केअर हांव कोणाकी केअर करना हांव तूं म्हाका राय हांव तूं म्हाका राय असं जाल्यार चिंतप आसता आनी असं जाल्यार मनशान थंय देव कांय करूं शकना असं जाल्यार मनशान थंय देव कांय करूं शकना सर पदवेदार देव असं जाल्यार चिंतप कोणा कडेन आसा पळय त्या मनशा मुखांतर देव कांय करूं शकना कित्याक म्हळ्यार वो पाऊल फारिजेव तो गमालियल म्हणल्या मनशा लागीं तरबेती जावन नियमशास्त्र बरें जाणा आसलो मनीस आनी ताका ते पोरण्या सोल्ल्यांतलें पुस्तक भोव अपुर्बायेन कळीत आसलो मनीस बरी जाणवाय आसली तरणाटो मनीस आनी ता देखून तो हेरांक दंड दितालो कित्याक म्हूण सांगल्यार ताणें चिंच्या प्रमाणे सगळी जाणवाय ताका आसा आनी हेर सकड मनीस हे पुरा कोण सादे मनीस जेजू क्रिस्ताक फातयेवन येतात चिल्लारे मनीस दुबळे मनीस पापाचे कांय लेख न्ही देखून तो तांकां दंड दितालो आनी आपूण एक बुद्वंत मनीस शातिवंत मनीस जाणारी मनीस म्हणलो गर्व ताका आसलो आनी त्या गर्वान तो काल जालो म्हळ्यार पडलो सकयल सावलो पडलो कोण स्ट्रॉंग गे म्हणून कोण शक्तिवंत तांचे पैकी तरणाटो शिकाप आसलो बुद्वंतू साऊल गी ह्या सकला धरणीर पडलेलो पाऊल गे म्हणून कोण सकल पडलो आसा पळय तो शक्तिवंत प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आमकां नव्या सोल्ल्यांत 27 पुस्तकां आसात ते 27 पुस्तकां पैकी 6 वर्साचे चड पुस्तकां साम पावलून बरयले एखाद्या वेळा हो साऊल जावन उरलो जाल्यार आज आमकां ही पुस्तकां ताणें बरयली बरपांत मेळटी ना तो कोण म्हणल्यार आमकां कळिती आसतना आज आमकां साम पावलो म्हणटा आसतना जंतीलाचो आपोस्तल धर्मदूतांक समासम सुरवेल्या पवित्र सभेन आतांय पेद्रूक सरासर असलो स्थानमान ताका आसा कित्याक म्हळ्यार तो पडलो आनी पडिल्ल्या वेळार कांतर म्हळ्यार अस्कत जालो ताका दुसऱ्यान धर्म वरीचे पडलो अनानियाच्या घरा आनी ताचे मागीर ताका कांय दिसना जालें आनी असल्या पावलूक सोम्याचें दर्शन मेळ्ळें आनी ताणें कालें केलें म्हूण सांगल्यार आपणाकूच दगदणेक वळख केलो आमी पळयता हांगासर हांवें काडिल्लें हें पवित्र पुस्तकाचें वचन ह्या भाग कोरिंतकारांक बरयल्लें दुसरें पुस्तक तातूंत वळू 7 ते 10 पर्यंत आमी ताजे वरवीं पयलें 11व्या अध्यायाक आयल्यार थंयसर आमकां पळोवंक मेळटा कितल्या नोमणेचे कश्ट ताणें सोंसले गी म्हणून एका वेळार ताणें मस्त मनशां दग दिलें पूण हांगासर आमी पळयता ताणें कितल्या नोमणेन कश्ट ताणें भोगले गी म्हणून तो म्हणटा तांच्या सक्तप्रास चड हांव वावुरलां हेर धर्मदूत हेर शिसांप्रात चड हांव वावुरलां आनी तो म्हणटा तांच्या सक्तप्रास चड फावटी बंद्यान पडला तो क्रिस्तांवांक बंद्यान दवर घालतालो म्हूण सांगलें बेश्टांवकू आनी आतां काल म्हणटा म्हळ्यार हांव सक्तप्रास चड बंद्यान पडलां लेख नासलेले मार हांवें केल्यात हेरांक मारूं असो मनीस लेख नासलेले मार हांवें केल्यात कितलेशे फावटी मरून वाचलां जुदेवालाचे 39 मार 5 फावटी हांवें केल्यात 1-2 फावटी न्ही 5 फावटी जेरबांदाचे मार आमी पळयता जेजूक जेरबांदांनी मारलें कशें ताजें मांस वोंड रगत वाडलें गी म्हणून आनी सां पावलूक 5 फावटी असले जेरबांदाचे मार दिल्यात आनी ताणें मागीर तो म्हणटा 3 फावटी रोतांनी म्हाका मारला बेतांनी धरून ताका आनी ताजे मागीर तो काल म्हणटा म्हूण सांगल्यार 3 फावटी 1 फावटी म्हाका फातरायला आनी ताणें मागीर फातरायल्या वेळार तो मेलो म्हूण ताका सोडून गेल्लें कित्याक म्हूण सांगल्यार निस्तेज जावन तो पडलो आनी अशें आमी वाचलें जाल्यार ताणें सोंसले कश्ट अपार एका वेळार तो तरणाटो आनी गरबी जावन आसलो हेरांक कश्ट दिवंक वेतालो सैन बांदून पूण आतां तो काल करता म्हळ्यार आपणाकच तो एक विक्टीम जावन ह्या आपणाक तो सोड दिता ह्या कश्टांक तो वळख जाता आनी कश्ट सोंसता
आणि आम्ही पळयता या साम पाऊलद्वारे जेजून ताची सुवार्ता कितल्या प्रभावी रीतीन इफेक्टिव्ह वे ताणे प्रगट केली की म्हणून बंद्यांत आसलो पावलू सुवार्ता प्रगट करता गोड्यार बसून वेसो सावलू काय करतलो हेरांक कश्ट दितालो पडलोलो पावलू आनी त्या भायर बंद्यांत आसलो पावलू काय करता म्हळ्यार सुवार्ता प्रगट करता कित्याक म्हळ्यार ताणें आपणाकच सोम्याच्या हातांत ओपून दिलो आनी सोम्यान ताका उपयोग केलो ताणें ताका सोडलो ताणें सोम्याच्या हातांत आपणाक उपयोग करचे खातीर टू बी यूज्ड एज एन इन्स्ट्रुमेंट इन द हँड्स ऑफ द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 केदळा पावलून आपणाक सोम्याच्या हातांत आपणाकच उपयोग करून सोडलेंगी तो वेळ आमी पळयता देवान सोम्यान पावलूक कितल्या प्रभावीक रितीन ताका उपयोग केलो म्हणून असर हें ताणें केली मेल्ल्यांकी जिवंत केल्लें आनी असर हें केलें गुणी केलें ताणें सुवार्ता प्रगट करचें वर्ते हातेर तो चलो आनी ताका देखून आमी पळयता काले म्हण सांगल्यार म्हजी कुरपा तुका पुरो ताका मस्त कश्ट आसलें कुडीन केली की दूख आसली की आनी ती दूख ताका सोसूंक जायनासतना ताणें काले म्हळ्यार सोम्या लागीं हांवें हेरांक गूण केलां तशें चिंता पायलें जावं पुरो ताका मस्त मनशांक हांवें असर हें कर गूण केलां म्हज्या कुडीन पिडा आसा म्हाका गूण कर सोम्या म्हणून सोम्या लागीं ताणें मागलें आनी जेजून कली जाप दिली वय तुवें मस्तू जाणांक गूण केलां तुजी पिडा हांव गूण करता म्हूण सांगना ताणें कालें म्हळें म्हूण सांगल्यार म्हजी कुरपा तुका पुरो कित्याक मनशाच्या अस्कतकायेंत म्हजी सगळी सकत दिसून येता ताणें ती पिडा वावयली ताज्या कुडीन मस्त फावटी आमकां बघता कालें म्हूण सांगल्यार आमच्या कुडींत पिडा आसल्या वेळार हांवें कशें देवाक गर्गां दिवचें म्हजी कित्याक पिडा गूण जावना की म्हणून सुवार्ता प्रगट केल्लो येदो व्हडलो आपोस्तोल कालें म्हणटा म्हळ्यार म्हज्या कुडींत पिडा कालें करतालें म्हळ्यार मांसांत कांटो आसले बरी तोपताले की मांसांत कांटो आसल्या कालें जाता कठीण दूख मांसांत कांटो आसलो जाल्यार कठीण दूख भोगता एक फावटी तो काडीचे कांटो ओडून भायर एक तर सर्जरी करन नातल्यार अशें जातालें अशें ते दाळा ओडणी ल्हान आसतना आमी सोलोन येतना खाली पांयांनी पुरो कांटे तोपताले आनी ताच्या मागीर फाटीं घरा येतना पांय धुवन पळयतना कांट्याचे कुडके आसताले भितर सोमा सोलोंक जायना दुखता आनी त्या देखून काल करतालें बसून ते दाळ सेफ्टी पीन आल्पीन म्हणटात पळय ते कान घेवन लोव काडचे आसले मागीर घरच्यांनी जोर करचें आसलें काल म्हळ्यार तुका काल्याक वचचें आसलें तेणें हें पर आतां कान घेवन आयलां म्हणून अशें साम पावलूच्या कुडींत कसली दूख आली आनी ती दूख कालें करतालें म्हळ्यार एक कांटो तोपले बरी ताका तोपताली आनी त्या देखून तो सोम्या लागीं मागता म्हजे वयली दूख काड सोम्या हांव आणकी चड मापान सुवार्ता प्रगट करूंक शकता जेजून कालें म्हळें आसो न्ही दूख तुजी म्हजी कुरपा तुका पुरो ती दूख सोसूंक आनी आमी पळयता साम पावलू कालें म्हणटा की म्हूण सांगल्यार ताच्या अस्कतकायेंत सोम्याची सकत चड तरान ती प्रगट जाता म्हणून आमी ह्यात पत्रांत साम पावलून बरयल्ल्या 4थ्या अध्यायांत आमी पळयता आमी सगळीं मनशां काल्यांक म्हूण सांगल्यार मातयेच्या आयदनां बरी जावन आसा आमी सगळीं मनशां मातयेच्या आयदनां बरी आमच्या लागीं बाबर्थ आसो पळय तो आमी मातयेच्या आयदनांनी वोवोवच्या बरी आमी करी जाय कालें मातयेचें आयदन ओट्टू कान घेवन सरल्यार जायना तेणें खंय दारवंताक आनी खंय लागलें जाल्यार पुट्टा तें न्ही स्टिलाच्या एल्युमिनियमाच्या आयदनां बरी न्ही जागृतेन वरीचें देखून आमकां बाबर्थ आसा आनी त्या देखून तो बाबर्थ आमी कशें जोगासाणेन सांबाळीचें म्हणून साम पावलू ही एक आमकां हें एक दृश्टांत आमकां दिसता आमचो बाबर्थ सोम्यान आमकां दिल्लो आनी आमकां मेळ्ळलो मातयेच्या आयदनांनी जागृतकायेन कशें आमी वोवयता तशें आमी वोवोंक जाय तशें म्हणटा आसतना आमचें जिवीत खंयच्या सारकें म्हणून आमी समजून घेवं येता कळ्ळें म्हळ्यार मातयेच्या आयदनां बरी नाजूक डेलिकेट खंयच्याय वेळार ते पुटून वचयता तशें जाल्यार आमचें जिवीत आनी त्या देखून आमचें जिवीत सोम्याक आमी समर्पण दिलें जाल्यार तो आमच्या जिणेंत विचित्रां आनी विस्मितां करूंक शकता आनी तो करता कित्याक म्हळ्यार फाटल्या 2000 वर्सांची चरित्र आमकां तेंच दाखोवन दिता कालें म्हूण सांगल्यार आमी केदळ आमकां आमी सोम्याक समर्पण दिता तो वळू देव आमच्या जिणेंत विचित्रां करता विस्मितां करता केदळ आमी गर्वान भरता ऑलमायटी गॉड बिकम्स हेल्पलेस केदळ आमी गर्वान भरता आनी त्या मागीर हट्टी मनोभावाचें जाता आनी त्या मागीर देवाक आमच्या जिणेंत जागो दिना सर पदवेदार देव कालें जाता असायक जाता कांय करूं शकना
सक्ती वतो पूण कांय करूं शकना कालें जाय म्हूण सांगल्यार आमी आमकांच समर्पण दी जाय पळया त्या वेंचीक पुताच्या ओपारींत तो बापय ताका व्हडलें काम न्ही त्या पुताक सोदून हाडचें खंय गेला गे म्हणून कित्याक म्हळ्यार तो एक ग्रेस्त मनीस मस्त आसता आसली ताणें कोणा कडेन विचारलें जाल्यार म्हज्या पुताक तुमी खंय म्हूण पळयला गे म्हूण विचारलें जाल्यार कोणी ताका सांगता आसलें काल्यार म्हळ्यार तुजो पूत हाळे इश्टां वटू थंयसर हॉटेलांत गम्माता मजा करता आनी ता मागीर असल्या जाग्यांनी तो गेला पार्कांनी परत भोंवते आसा म्हूण कोणी ताका सांगता आसलें आनी त्या मागीर ताका म्हणटाले हाळे थोड्या दिसां आदी तो थंय आसलो आतां पळय दुकरां सोरोन आसा म्हणून ताका सांगताले कित्याक म्हळ्यार तो एक व्हड मनीस गिरेस्त मनीस तो वेंचीक पुताच्या ओपारींतलो बापय व्हडलो मनीस तो देखून ताणें वांटो करून दिल्लो ताज्या आस्तीचो ताणें वचून आपण हाडये तो पाटीन ताका ते जाल्यार तुका समजूं ना आतां हे घरा म्हणून ओण हाडयतालें पाटी ना तो कालें करता म्हळ्यार पुतान पाटी हेजे ताणें पश्चातापान फाटी हेजे देखून त्या घडये तो राखलो केदाळा तो दिश्टी पडलो फाटी येवचो तो म्हण वचून ताणें कालें गेलो म्हळ्यार ताका पटलून दवरलो दोगलो घालो मुदी घाली मोचे घाले आनी व्हडलें सेलेब्रेशन केलें तेच प्रमाणे आमी आमचें खालतेपण उणेपण वळखून घेवन देवा लागीं केदाळ येता देव आमचे थंय ताजी कुर्पा ओतता दिता मात्र न्ही तो ताजी कुर्पा आमच्या जिणयेंत ओतता केदाळ सांत आगोस्तीन परिवर्तन जालो आमी पळयता काल म्हळ्यार देवाची कुर्पा सोम्याची कुर्पा ताजे थंय वाडली इतल्या मापान गी तो आमी पळयता व्हडलो देवशास्त्री जालो केदाळ तो गर्वी मनीस आसलो हांवें तत्वशास्त्र शिकचें आनी त्या मागीर हांवें बुद्दवंत मनीस जाय देव आनी ताज्या परस सोमी जेजू ते परस नाका म्हणून रावुल्लो गी ते दाळ तो चड निराशी मनीस जाल्लो सांत आगोस्तीन देखून निराशेंत मागीर कालें करचें म्हूण कळना तेन्ना तो सोम्या लागीं आयलो आवयन ताज्या खातीर मस्तू मागलें आनी ताज्या मागीर तो बिस्प जालो देवशास्त्री जालो सेमिनार शिकोवच्या सकयल सेमिनारिस्तांक सांत आगोस्तीना विशयांत शिकयतातच ताजें तत्वशास्त्र आनी पुरा देखून आमी केदाळ गरवी आसता आमकां लागीं आमच्या लागीं देवान कितें दिलां जावंक पुरो देवाक आमी अर्गां दिवया कितें दिलां जावंक पुरो कितें आसूंक पुरो त्या पासून तो देवाक आमी अर्गां दिवया पूण केदाळाय गर्वान भरचें नाका कारण म्हळ्यार ताजे वरणी चड म्हज्या लागीं आसा ताज्या चड म्हज्या लागीं बरें आसा आनी ताज्या मागीर म्हाका कोणाची गरज ना असलें चिंतप केदाळाय आमच्या जिणेंत येना जावं दी कित्याक म्हळ्यार तें चिंतप आयिल्ल्या तक्षणा आमी सकला पडून जालें देखून केदाळा आमी आमकां खालते कर्ण देवा मुखार ल्हान कर्ण सोम्याक आमी समर्पण दिता तो वळू देव आमकां राखता आनी सांबाळटा ही वील टेक ओवर हांवें सांगलें ही वील टेक ओवर कालें म्हूण सांगल्यार तो आमचो हात धरता भुरगें केदाळ सुरक्षीत ताणें बापायचो हात धरल्या वेळार न्ही भुरग्यान बापायचो हात धरून चल्लेल्या वेळार न्ही सुरक्षीत या आवयचो हात धरून चल्लेल्या वेळार न्ही केदाळ आवय या बापय भुरग्याचो हात धरून चलता पळय ते दाळा भुरगें सुरक्षीत प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया आमच्या जिणेंत आध्यात्मीक जिणेंत आमी केदाळ सुरक्षीत केदाळ म्हळ्यार देव केदाळ आमचो हात धरून आमकां चलयता ते दाळ आमी सुरक्षीत आमी केदाळ चिंतून नजो कालें म्हण जाल्यार हांव मागतां आनी ताज्या मागीर देवाक लागीं आसा देखून हांव कांय वायट संगतींनी पडना आनी दंडोळोन पडना म्हूण चिंतचें न्ही केदाळा देव आमकां हात धरून चलयता तो वळू आमी सेफ जावन आसा आमी सुरक्षीत जावन आसा एक घडी तुमच्या मुखार दवरता आनी ताज्या मागीर एक कंतार आमी तें गावया इंग्लीश भाशेंत आसा आय हॅव डिसायडेड टू फॉलो जिजस आनी कोंकणींत आसा हांवें जेजूचो पाटलाव करूंक निर्धार केला म्हणून हें कंतार आमी उपरांत गावचें ताचे पयलें ताजें पाठ तळ हांव तुमकां सांगता ह्या कंताराचो आदल्या शतमानांत सुमार 150 वर्सां आदीं वेल्सांत थंयसर मस्तो असमाधान आनी त्या भायर गोंदळ पुरो उपजलो आनी तस जाल्या वेळार थोडे मिशनरी भारताक आयले आनी तांणी भारताक येवन आसामांत सुवार्थ प्रगट केली आनी तांचे पैकी सुवार्थ प्रगट करता आसतना एकल्या मनशान आदिवासीन सुवार्थ स्विकार केली आमकां हांगासर आदिवासींचें जिवीत पळोवंक मेळना हांगा काल आसा म्हळ्यार वर्णां आसात कॅटेगरीज पूण आदिवासीचें जिवीत आसा तें विंगडत जिवीत तांचे
वेवस्थांनी विंगडत आदिवासी ट्रायबल्स तेका म्हळ्यार तांचे निर्णय सक्कडी सांगाता बसून कान घेतात तांकां एकलो चीफ राय आसता ताणें सांगल्यार मागीर मुगतले ओवर मागीर कोणेय ते विरोध वेचे बरी ना विरोध केल्यार एकच जुशी मारतात नातल्यार ताका कान भायर घालतात त्या समुदाय भितर आसचे म्हूण सांगल्यार सगळ्यांनी तांचे ते सामान्य नियम ते पाळूंक आसात आतां थंय थंय सुवार्ता प्रगट करता आसतना कालें जालें म्हूण सांगल्यार एकल्या मनशान सुवार्ता स्विकार केली आनी ताका भोव बरें भोगलें खुशी जाली ताका आनी ती खबर त्या आदिवासी मनशाच्या त्या जनांगाच्या रायाच्या कानान पडली ते राय म्हूण सांगल्यार जर तर कोणी त्या वाटेन गेल्या जाल्यार मेघालया नागालँड आनी त्या वाटेन गेल्यार थोडे फावटी आमकां पळोवंक मेळटा ट्रायबल चीफ तो तांचो मुख्यस्त ताच्या घराच्या भायर कट्टे मनशाचें काळून दवरलें पळोवंक मेळटा आमी एकडे गेल्ल्या 2 मनशाचें कट्टे स्कल ते घरा भायर काळून दवरले आमी विचारलें ही कट्टी हांगा कित्याक आसात गे म्हणून मनशाचें कट्टे ताका आमकां आपोवन येयल्ल्या मनशान म्हळें ते 2 कट्टे थंय आसात म्हळ्यार ह्या मनशान घरच्या दोगांक जीवशी मारला म्हूण अर्थ देखून तो ट्रायबल चीफ म्हूण सांगला ताणें कोणाक म्हण जीवशी मारून आसूंक जाय आनी त्या दळा मात्र हेर ताका मानतात आनी स्विकार करतात तो तांचो राय म्हणून आतां ह्या क्रिस्तांव मनशान तो सोमे जेजू क्रिस्ताक पातयेवन आसता आसतना त्या ट्रायबल चीफ ताका खबर गेली ह्या असल्या फाल्याण मनशान जेजू क्रिस्ताक स्विकार केला म्हणून आनी ताणें आपयलें ट्रायबल चीफ मुख्यस्थान आनी विचारलें कालें तुवें क्रिस्तांव बाबार्थ स्विकार केला की म्हणून तो म्हणलो वय म्हणून आनी ताणें म्हळें तुका कळीत आसा आमच्या संप्रदायांत कितें घडटा की म्हणून एकत तुवें तुजो बाबार्थ नव्यान स्विकार केल्लो तुवें सोडिजे ना जाल्यार कालें गे म्हूण सांगल्यार तुवें मरोंक तयार आसा जे म्हणून आनी त्या वेळार तो म्हणलो हांव जेजू क्रिस्ताक पातयेतां आनी ताजे वयली पातयेंनी हांव फाटीं काडिना अशें म्हणून ताका राग येयलो त्या रायाक चीफाक आनी ताणें कालें म्हळें म्हूण सांगल्यार ताज्या दोगांय पुतांक हांगा हाडा म्हळें आनी ताज्या मागीर तो रावोन आशिल्ले बरीत ताज्या मुखार रावोन ताणें म्हळें आळे एकत तुवें क्रिस्तां सांडिजे नात तर हे तुजे दोगी पूत आसात पळय तांकां जीवशी मारता म्हणून आनी त्या वेळार तो म्हणलो हांवें निर्धार केला म्हणलो हांवें निर्धार केला जेजू क्रिस्ताचो पाटलाव करूंक आनी केदीस हांव पाटी सरचो ना म्हणून आनी तितलें म्हणटा आसतना ताणें ऑर्डर दिलें आज्ञा दिली आनी त्या दोगांय पुतांक जीवशी मारले आनी तांय भायर विचारलें आतां कितें आनकी जेजू क्रिस्ता पातयेता गे तूं म्हणून तो म्हणलो वय हांव आनकी पातयेता जेजू क्रिस्ताक ताका भारी विचित्र दिसलें दोगां पुतांक जीवशी मारल्यात तरी पूण हो मनीस म्हणटा हांव आनकी जेजू क्रिस्ता पातयेता म्हणटा थोडे कांय करता ती म्हूण सांगल्यार सुकोवन काण घेवच्या खातीर जायत तुवें सांगलें बरी म्हूण सांगतात आनी त्या मागीर हांव जेजू क्रिस्ता सांडटा म्हणटात पूण मतीन म्हज्या हांवें जेजू क्रिस्ता म्हजो राय म्हूण स्विकार केला म्हणून सुकोवन काण घेवच्या खातीर करतात पूण ह्या मनशान कालें केलें म्हळ्यार तशें न्ही हांवें जेजू क्रिस्ताक स्विकार केला आनी हांव त्या निर्धारांत हांव फाटीं सरना भुरग्यांक दोगांक जीवशी मारलें ताय मागीर ताच्या बायले काडलें आनी तो चीफ म्हणलो कालें म्हळ्यार ट्रायबल चीफ हाळे दोग पूत मेले आनी आतां तुजी बायल हांगा आसा आतां सांग कालें म्हूण सांगल्यार तूं आनकी जेजू क्रिस्ता पातयेताय गी या तुजी बायल तुज्या दोळ्या मुखार मरोवन दिगे म्हणून तो म्हणलो हांवें जेजू क्रिस्ताक स्विकार केला आनी त्या निर्धारांतल्यान हांव फाटीं सरना अशें म्हणून आनी तांणी ऑर्डर दिलें आनी त्या मागीर ताज्या बायलेक जीवशी मारलें हो मनीस मागीर दृढ आसा ताज्या बाबार्थान देखून ताणें विचारलें आनी कितें आतां गजल आतां एकलो तूं उरलाय तूं काय मरोवंक जाय की या तूं जेजू क्रिस्ता सांडून आमच्या मेळींत रावताय गे म्हणून आनी ताका तो म्हणलो ना हांवें जेजू क्रिस्ता स्विकार केला हांव ताका सांडिना म्हणून हाडा ताका मुखार हाडलो आनी विचारलें मरोवंक तयार आसाय की ह्या जेजू क्रिस्ताक तो पातयेताय आनी तो म्हणलो हांवें निर्धार केला जेजूक पातयेवंक आनी ताचो पाटलाव करूंक म्हणून आनी ताकाय जीवशी मारलो
आणि ताका जीवशे मारल्या उपरांत या लोकांमध्ये आणि तशेंच तो आदिवासीचो राय ट्रायबल चीफ ताच्या मोतींत अशें भोगलें काले म्हण जाल्यार ही कितें गजाल दोगां पुतां जीवशे मारले तरी पूण तो मनीस विचलित जावना बायलेक जीवशे मारले तरी पूण तो मनीस विचलित जावना अकरेक आपणाकच मरोंक येता आसतना विचलित जावना वो जेजू क्रिस्त कितल्यागी शतमान आदीं हजारो वर्सां आदीं आसलो कसली सकती कितें विशिश्ट जाता म्हणून ताणें चिंतलें आनी ताज्या उपरांत थोड्या तेंपान कालें जालें म्हळ्यार थंयसर बदलो म्हणयलो त्या लोकां मदें कित्याक म्हूण सांगल्यार कितल्यागी शतमान आदीं आसलो एकलो व्यक्ती जर तर आज आमच्या मदल्या लोकांक तो प्रेरीत करता जाल्यार आनी आपण ते आकर्शीत करता जाल्यार तो सामान्य व्यक्ती न्ही म्हणून तांकां बगलें आनी एका उपरांत एकले परिवर्तन जालें आनी निमाणें तो कोण जीवशे मारिल्लो राय आसा तोय परिवर्तन जालो क्रिस्तांव जालो प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 आज आमी ईशान्य भारताक गेल्यार थंयसर मेघालय आसा आनी थंय गारो ट्रायब म्हणून आसा आनी त्या गारो ट्रायबांत अदीक संख्यान क्रिस्तांव आसात ताची सुरवात हांगा जाली ह्या मनशा द्वारे एकलो मनीस ताच्या भुरग्यांक ताच्या स्त्रियेक आनी आपणाकच त्याग करता आनी ताजो फळ जावन आज आमी पळयता त्या मेघालयांत कितले लोक आज क्रिस्तांव जाल्यात म्हणून आनी ताणें सांगली उतरां जेजूचो पाटलाव करूंक हांवें निर्धार केला पाठ करचो ना तुमच्या लागीं कंथारचो बूक आसा जाल्यार तातूंत पान नंबर 40 आनी 100 आनी कंथार नंबर 60 आनी 100 जेजूचो पाटलाव करूंक हांवें निर्धार केला पाठ करचो ना हें कंथार आमी आतां अस्कत म्हूण दिसता जाल्यार तो चड सक्तीवंत आनी त्या सोम्यातय पातयल्लो सांव पावलो भोव अपूर्वयन आमकां सांगता केदाळ आमी आमच्या जिणेंत अस्कत आसा तो वळू सोम्याची देवाची महिमा आनी ताची सगत आमचे थंय परगट जाता म्हणून आनी अशें संवसाराच्या वेगवेगळ्या जाग्यांनी वेगवेगळ्या काळांनी सोम्याक स्विकार करचें आमकां पळोवंक मेळटा तो आमकां कालें करता म्हण सांगला जिवीत दिता ह्या मनशान जेजूचेर पाटलाव जेजूचेर विश्वास दवरलो पाटलाव केलो आनी ताणें आपल्या जिवाचो त्याग केलो आनी आज आमी पळयता एक सगळे जनांग ट्रायब सोम्याक पात येवंक लागला देखून मोगाच्या भाव भयणीनो आमच्या अस्कतकायेंत आमकांच आमी सोम्याक समर्पण दिवया ताजो पाटलाव आमी करया निराशे आमी जावचे ना जेजूचो पाटलाव केल्ले वरवीं आमी केदाळाय आमच्या जिणेंत निराशी जावचे ना जावं पुरो दुबळिकाय आसा जावं पुरो सोलवणी आसा जावं पुरो पिडा आसा पूण सोम्याचो केदाळ आमी पाटलाव करून निर्धार करता आनी ताच्या फाटल्यान वता तो वेळ आमी निराशी जायना आमी आमकांच होगडावन घेना बगार आमी सासणाच्या जिविताक उठता आनी जियेता हें कंथार आमी म्हणया भोव अपूर्वाचें कंथार ह्या मनशान मरता आसतना म्हणलें तें ताचें पूत मरतना बायल मरतना आनी तत्तू मरतना तें कंथार आमी म्हणटा आसतना आमी सोम्याचो पाटलाव आमच्या जिणेंत सदांच करूंक आमी निर्धार करया ताचो पाटलाव आमी करया जेजूचो पाटलाव करूंक हांवें निर्धार केला पाठ करचो ना जेजूचो पाटलाव जेजूचो पाटलाव करूंक हांवें निर्धार केला जेजूचो पाटलाव करूंक हांवें निर्धार केला जेजूचो पाटलाव करूंक हांवें निर्धार केला पाठ करचो ना संसार पाटल्यान मोच्या कुरीस मोकल्यान मोच्या संसार पाटल्यान मोच्या कुरीस मोकल्यान मोच्या संसार पाटल्यान मोच्या कुरीस मोकल्यान मोच्या पाठ करचो ना संसार पाटल्यान मोच्या कुरीस मोकल्यान मोच्या संसार पाटल्यान मोच्या कुरीस मोकल्यान मोच्या
संसार पाटल्यान मोच्या तोरीस मोगल्यान मोच्या पाट कर सोना पाट कर सोना एक सुरो हांव तरी पाटलाव करतलो एक सुरो हांव तरी पाटलाव करतलो एक सुरो हांव तरी पाटलाव करतलो पाट कर सोना पाट कर सोना एक सुरो हांव तरी एक सुरो हांव तरी पाटलाव करतलो एक सुरो हांव तरी पाटलाव करतलो एक सुरो हांव तरी पाटलाव करतलो पाट कर सोना पाट कर सोना सगळो संसार खेया पूणची सुद्दिया सगळो संसार घेया पूणची सुद्दिया सगळो संसार घेया पूणची सुद्दिया पाटलाव करता सगळो सगळो संसार घेया पूणची सुद्दिया सगळो संसार घेया पूणची सुद्दिया सगळो संसार घेया पूणची सुद्दिया पाटलाव करता सुखा संतोषान आणि कष्टा दुःखान सुखा संतोषान आणि कष्टा दुःखान सुखा संतोषान आणि कष्टा दुःखान पाटलाव करता सुखा संतोषान आणि कष्टा दुःखान सुखा संतोषान आणि कष्टा दुःखान सुखा संतोषान आणि कष्टा दुःखान पाटलाव करता फायद्या खातीर न्हय मोगा खातीर ओय फायद्या खातीर न्हय मोगा खातीर वय फायद्या खातीर न्हय मोगा खातीर ओय पाटलाव करता फायद्या खातीर न्हय मोगा खातीर वय फायद्या खातीर न्हय मोगा खातीर वय फायद्या खातीर न्हय मोगा खातीर वय पाटलाव करता जेसूचो पाटलाव करून हांवें निर्धार केला जेसूचो पाटलाव करून हांवें निर्धार केला जेसूचो पाटलाव करून हांवें निर्धार केला पाट कर सोना मोगला सोमिया जेजू सांगता म्हणया मोगला सोमिया जेजू आयच्या दिसा आमी आमकांच तुका समर्पण दिता आमी आमकांच तुका समर्पण दिता तुजी सुवार्थ प्रकट केल्ल्या वेळार तुजी सुवार्थ प्रकट केल्ल्या वेळार त्या भक्तीक व्यक्तीनं आपणाकच तुका समर्पण दिलो आपल्या भुरग्यांक आपल्या स्त्रियेक आनी आपणाचो जीव त्याग करूंक पाटी सोरूंक ना
ताजे त्यागाचो फळ जावन ताच्या त्यागाचो फळ जावन सगळे जनांगस सगळे जनांगस तुका पातयेवंक लागले तुका पातयेवंक जाले मोगळा सुमिये जेजू मोगळा सोम्या जेजू आयच्या दिसा आयच्या दिसा आमी आमकांच आमकांच तुका समर्पण दिता तुका समर्पण दिता आमचे कुटुंब आमचे कुटुंब आमची देणी आमची देणी आमची संपत्ती आमची संपत्ती आमचे सकत आमची सकत आमचे मोगाचे मनुष्य आमची मोगाची मनशां हे सगळे आमी तुका समर्पिता हे सगळे आमी तुका समर्पिता मोगळा सुमिये जेजू मोगळा सोम्या जेजू आमचे जिवीत आमचे जिवीत तुझ्या हातान दिता तुझ्या हातांत दिता सुमिये जेजू सोम्या जेजू तुझ्या हातान तुझ्या हातान आमकां राख आनी सांबाळ आमकां राख आनी सांबाळ तुजो हात तुजो हात आमचेर आमचेर आमच्या कुटुंबाचेर आमच्या कुटुंबाचेर सदांच सदांच विस्तारून दर विस्तारून धर तुझ्या पवित्र आत्म्याची देणी तुझ्या पवित्र आत्म्याची देणी आमचे थंय आमचे थंय वळाशी कर फळाशें कर सुमिये जेजू सोम्या जेजू आमच्या जिणेंतले अवगुण आमच्या जिणेंतले अवगुण आमच्या जिणेंतले उणेपण आमचे जिणेंतले उणेपण आमच्या जिणेंतले वायट आमच्या जिणेंतले वाईट आमच्या जिणेंतली सकत आमच्या जिणेंतली सकत आमच्या जिणेचे बळ आमच्या जिणेंतले बळ आमची जाणवाय आमची सनवाय आमची बुदवंतकाय आमची बुदवंतकाय हे सगळे तुका समर्पिता हे सगळे आमी तुका समर्पिता सुमिये जेजू सोम्या जेजू आयच्या दिसा आयच्या दिसा सा पाऊलच्या सान पावलोच्या उतरांनी उतरांनी आमी आयकल्ल्या प्रमाणे आमी आयकल्या प्रमाणे केदिंकस केदिंकस आमी गर्वाक आमी गर्वाक सांपडनाशें सांपडनाशें आमकां राख आमकां राख आमच्या जिणेंत आमचे जिणेंत कितेंय आसा जाल्यार कितेंय आसा जाल्यार ते तुवेंच दिल्लें तें तुवेंच दिल्लें देणे म्हूण वळखूंक देणे म्हूण ओळखूंक आमकां फावो कर आमकां फावो कर आमी सदांच आमी सदांच खालती रावूंक कलती रावूंक आमकां फावो कर आमकां फावो कर सुमिये जेजू सोम्या जेजू तुज्या आशिर्वादांनी तुझ्या आशिर्वादांनी आमकां बर आमकां बर आमची कुटुंबां आमची कुटुंबां आशिर्वादीत कर आशिर्वादीत कर कोणाक जाता ताणी दिंबी घाली येता कोणाक साध्य ना ताणी बस येता आमची मागणी आतां आमी सोम्या मुखार दवरया वेगवेगळ्या गरजां खातीर आमी मागया आमचो सोमी जेजू तो आमच्या लागीं उलयता आनी आमी ताच्या लागीं उलयतना तो आमकां आयकता ताज्या परगट जिणेंत मस्त मनशां ताज्या लागीं आयलीं वेगवेगळ्या गरजां खातीर ताणें मागल्या वेळार सोम्यान तांकां मागलो उपकार दिलो थोडे फावटी तांची गरज समजून विचारनातल्यारय तांकां सोम्यान उपकार केल्ले आमकां पळोवंक मेळटात नाईन गांवच्या विधवेचो पूत मरण पावल्या वेळार त्या स्त्रियेची बिरमत पावून सोम्यानच तिच्या पुताक जिवंत कर्ण दिलो तळा देगेर बसलोलो मनीस 38 वर्सां जावन ताणें विचारूं ना पूण ताची गत पळोवन सोम्यानच ताका गूण केलो आनी आमी पळयता जायतीं जाणां सोम्या लागीं आयलीं आनी ताणें मागलें आनी सोम्यान तांकां दिलें बरत्या मापान दिलें विचारल्याच्या की चड आरीच्या पिडेकाराक गूण करूंक हाडिल्लें ताका गूण मात्र केलें न्ही बगर ताची पातकाय सोम्यान बक्षिलें तोच सोमी जेजू आमचो रसनार आमचो सोडवणदार हांगासर आसा वर्तो वयज ह्या वेळार आमचे ते सावा इरादे ताज्या मुखार उसारुया आमकां तो आयकता आमच्या खातीर मात न्ही बगर आमच्या मागणेची गरज कोणाक आसा त्या सगळ्या पासो तूं ह्या वेळार आमी मागया मोगळा सोमी जेजू ह्या संवसारांत तूं येता आसतना सुवार्ता तूं हाडून आयलोय शांती समाधान तूं हाडून आयलोय तुज्या पुनर्जिवंतपणा उपरांत समाधान तुज्या शिसांक तुवें दिलें सोम्या जेजू आज संवसाराच्या वेगवेगळ्या जाग्यांनी हे समाधान आनी शांती भोव गरजेची जावन आसा आमी मागता प्रत्येक जावन फाटल्या साबार दिसांत जावन झुजूसलच्या रशिया आनी युक्रेन मदल्या त्या गांवां खातीर कितलेशे मनीस तातूंत मरण पावल्यात आनी ह्या वरवीं
तांच्या कुटुंबांतली कितलीं भुरगीं अनाथ जाल्यात, कितल्यो स्त्रियो विधव जाल्यात, कितलीं मनशां ह्या झुजा वरवीं निराश्रीत जाल्यात. तांचो गांव सोडून तांणी धांवचें पडलां. खंयच्या खंयच्या जाग्यार वचून ती रावून आसात. सोम्ये जेजू, आमी सगळ्यांनी एकाच देवाची भुरगीं देखून देवाक आमचो बाप म्हूण उलो करून तुवें शिकयलें. आज आमी मागता सोम्या, त्या झुजा वरवीं कॉस्ट्रोच्या लोकां खातीर, ह्या झुजा कारण जाल्ल्या मनशांचे मत उजवाडाय सोम्या, आनी तांचो निर्धार तांणी बदलूंक, आनी अशें कश्टांक वळख जाल्ल्या मनशांक समाधान श्वास सोडूंक, पाटी तांच्या घरा येवन संतोशान समाधान जियोंक तांकां फावो कर. मोगळ सोम्या जेजू, तुजी काकुळतीची दिश्ट ह्या फुडाऱ्यांचेर, कॉस्ट्रोच्या लोकांचेर घाल. तांकां सोखासाय दी, सुटका दी म्हूण मागता हांव. आयक आमचे प्रार्थने सोम्या. ऐक आमचे प्रार्थन येसुम्या. मोगळ सोम्या जेजू, ह्या संवसारांत आयिल्ल्या वेळार तुजें उतर आयकल्या उपरांत भुकेल्ल्या लोकांक तुवें पळयलें आनी तूं कळवळ्ळोय. तांकां फाटीं धाडूंक तुका मन जालें ना. थंय आसल्या भुरग्याचे 5 उंडे आनी 2 मासल्यो काण घेवन आशिर्वाद दिवन सक्कड मनशांची भूक तुवें थांबयली. आज संवसाराचेर मिल्लिये गाडटले, कितलेशे लोक भुकेवन आसात. थोडे फावटी कान उडयल्ले विसून जेवची मनशांय आसात वेस्ट बास्केटींतावन. थोडी मनशां जायते दीस कान जेवण नासतना भुकेन उरतो न्हिदचीं आसात. थोडी मनशां वस्तूर तण करून पोटाक बांदून भुकेल्या पोटांनी न्हिदचीं आसात. सोम्या जेजू, तुजे काकुळतीची दिश्ट घाल ह्या सक्कड भाव भयणीचेर, आनी प्रत्येक जावन कोणे सक्कडांनी आपणा गरज आसा ताचे वरवीं सडीत कोणे पुंजोवन दवरला, आनी ते तांकांय उपकार पडना आनी मुखल्या जनांगांक उपकार पडना, हेरांक उपकार पडना. अशा जाल्यार मनशांची मत उजवाडाय सोम्या. तांणी पिडे आसता थंय, तांणी भुकेल्ल्या लोकांक थंय तांणी तांची बिरमोत पावोवंक आनी तशेंच तांचे लागीं कितें पुंजोवन दवरलेलें आसा तें तांणी मूठ सोडनो हेरांक वांटूंक गरजाचे उदार म्हूण तांकां फावो जावन दी म्हूण तुज्या लागीं आमी मागता. आयक आमचे प्रार्थने सोम्या. ऐक आमचे प्रार्थन येसुम्या. मोगळ सोम्या जेजू, संवसारांत आयल्या वेळार तरावळ नमण्याच्या कश्टांत आसल्या मनशांक तुवें गूण केले. प्रत्येक जावन पिडेस्तांक, कुर्ड्यांक दिश्ट दिली, कोडकारांक तुवें गूण केले, नितळ केले, केप्यांनी आयकशें केलें, पेऱ्यांनी उलयशें केलें, तोंड्यांनी सारशें केलें. आज संवसारांत मस्त मनशां जल्मतना अपंग जावन गी, ह्या खंयच्याय अवघडाक लागून गी, ह्या खंयच्याय कारणाक लागून गी पिडेस्त जावन आसात. मस्त मनशां आस्पत्रेन आसात. थोडी मनशां बऱ्या आस्पत्रेन आनी थोडी मनशां सरकारी आस्पत्रेन आसात. सगळ्यांची गरज एक बरी जावची, भलायकी जोडची. ह्या सगळ्यांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल सोम्या. तांकां बरी भलायकी दी, भलायकी कुडीची आनी मतीची समाधान तांकां दी. मस्त मनशां मतीच्या पिड्या वरवीं कश्टोवचे आसात, तांकांय बरी भलायकी दी म्हूण मागता हांव. आयक आमचे प्रार्थने सोम्या. ऐक आमचे प्रार्थना येसुम्या. मोगळ सोम्या जेजू, संवसारांत आयल्या वेळार तुवें मस्त मनशांची पिडा गूण केली. आज संवसारांत जायती मनशां वेगवेगळ्या धर्माची, भाशेची ती तुवें केल्लेंत काम करनासात. आस्पत्र्यांनी वैजाचें काम करन, नर्साचें काम करन आनी तशेंच हुकुमोकरचे एटेंडर जावन, वार्ड बॉय जावन तांच्या वृत्तेंत तांकां तृप्ती आनी धादोसकाय दी. तांकां तुज्या आशिर्वादांनी भर. तांणी आपडलेल्या मनशांक भलायकी मेळोवन दी. कोणाची सेवा ती करता तांची पिडा पयस वचोन दी. सोम्या जेजू, ह्या वर्गाच्या सक्कड मनशांक तुज्या भलायकेच्या आशिर्वादांनी भर आनी तांच्या सेवे वरवीं सक्कड पिडेस्तांक, वायटा सांपडलेल्यांक बरी भलायकी मेळोवन दी म्हूण मागता हांव. आयक आमचे प्रार्थने सोम्या. सोम्या जेजू, तुवें संवसारांत आयल्या वेळार थोडे मनीस तुका पळोवंक मेळ्ळे, वायट स्पिरितान भरलेले आनी त्या वरवीं मस्त तेंपां तावन कश्टोवचे मनशां, धरणेक शेवटूची मनशां, भुरगीं आनी तशेंच व्हडां खोट्या स्पिरिताक वळख जाल्लीं, खोट्या स्पिरिताच्या बांदपासाक वळख जाल्लीं. सोम्या जेजू, आजुनूय आमच्या भोंवतणी आमकां मस्त मनशां पळोवंक मेळटात वायट स्पिरिताक, वायट सत्याक वळख जाल्लीं. ह्या सगळ्यांक त्या खोट्या स्पिरितांत तांकां सुटका दी, भलायकी दी, संतोष दी, समाधान तांकां दी म्हूण मागता सोम्या. आयक आमचे प्रार्थने सोम्या. मोगळ सोम्या जेजू, ल्हान भुरगीं तुज्या लागीं येता आसतना थोड्यांनी हाड आयलें,
तुझ्यात शिसानी आडयले आनी तो वळ तुवें तांकां आडय नाकात म्हजे लागीं सोडा म्हणून तुवें तांकां लागीं आपयलें आशिर्वाद दिलें तितले मात्र न्ही त्या ल्हान भुरग्याच्या मनोभावा बरी जाल्ल्या करीत सर्गीच्या राजाक आमी रिगोवन सकना म्हण तुवें सांगलें सक्कड ल्हान भुरग्यांक हांगासर आयिल्ल्या आनी घरान आसलेल्या सक्कड ल्हान भुरग्यां पासत आमी मागता बरी भलायकी तांकां दी संतोष तांकां दी तांकां पळयता आसतना घरच्यांक ल्हानाक आनी व्हडांक संतोष जादोसकाय भोगता देखून सक्कड भुरग्यांक भलायकी बरीत जिणी फावो कर तांचें शिकप बऱ्या रितीन चला शंकर तांकां वाडोवन येवंक गरजाची सर संपान मिला सक्कड कुटुंबांतल्या भुरग्यांक ग्रेस्त कुटुंबांतल्या दुबळ्या कुटुंबांतल्या सक्कड कुटुंबांतल्या भुरग्यांक भलायकी बरीत कर म्हूण मागता हांव आयक आमचे प्रार्थने सुमया ऐक आमचे प्रार्थने इसम्या मोगाळ सुमया जेजू 14 वर्सांच्या प्रायर देवाळांत तूं आसुलोय थंय आसलेल्या पंडिता लागीं शिकपे मनशां लागीं तर्क करनासुलोय तुजी आवय आनी बापय थंयसर सोदून आयिल्ल्या वेळार तुवें कितें आसची गरज म्हूण सांगलें पूण जुजेन आनी मरयेन तुका आपोवन व्हेल्ल्या वेळार तुजी उरलेली ती जिवीत ते युवा प्रायाचें जिवीत सोम्या तूं भोव केलतेपणान विधेयपणान मरयेक आनी जुजेक खाल जावन जियेलोय जुजे सांगता वावर तुवें केलोय मरयेक तूं खाल जावन जियेलोय मोगाळ सोम्या जेजू आमी मागता आमच्या कुटुंबान आसलेल्या सक्कड युवा जाणां खातीर तांणी तांच्या जिणेंत शिकप जोडटा आसतना वाडोवन येवची प्राय आसता आसतना घरांनी आसलेल्या तांच्या आवय बापाय खाल जावन विधेय जावन जियोवंक गरजाची आशिर्वादां तांकां दी म्हूण मागता आयक आमचे प्रार्थने सुमया ऐक आमचे प्रार्थने इसम्या आज हांगासर ह्या नोव्यानाक आयिल्ल्या सक्कड भावा भयणी खातीर आमी मागता हप्त्या मदलो हो दीस सालोरेसाक ताच्या भक्तीपणा भेटोवन दिल्लो दीस पयस तावन लागीं तावनी आनी पयस तावनी सबार जाण हांगा आयल्यात भक्तिका मेळ्ळेल्या उपकारांक अर्घां दिवंक आनी तशेंच कितें आंगवण आसा फारीक करूंक आनी तशेंच उपकार मागोवंक आयल्यात ह्या सर्वांचेर तुजी विस्तार आशिर्वादां वत सोम्या तांकां सगळ्यांकी बरी भलायकी दी मतीचें समाधान दी आनी तांच्या आत्मीक जिणेंत तांणी वाडोवन येवंक स्थिर रावंक घट रावंक गरजाची तुजी विस्तार बेसांवां तांकां दी तांकां भलायकी बरीत कर संतोष तांकां दी समाधान तांकां दी म्हूण मागता हांव आयक आमचे प्रार्थने सोम्या आमचो सोमी जेजू आमच्या मोदे हांगासर आसा सबार गरजो आमी उसारल्यात तुमच्या मतीन सबार गरजो आसूं पुरो ते सगळे सोम्याच्या पांया तळा दवरया आमचे हात उबारुया आमच्या भोंवतणी फाटल्यान मुखल्यान कोण आमकां पळयतात म्हणल्या विशयांत आमी चिंतचे नाका आमच्या मुखार सोमी जेजू आसा आमकां तो पळयता आमच्या काळीज आनी मन तो पळयता आनी आमच्या सगळ्या सक्तीन काळज जातावन संपूर्ण मनान आनी सगळ्या सक्तीन आमी सोमयाची स्तुती करया आनी ह्या वेळार सोमी जेजू हांगासर तुमचेर आनी म्हजेर आपलो आशिर्वाद वतलो आमी हालेलुया म्हणून ताजी निरंतर स्तुती करया हालेलुया 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 मोगाळ सोम्याचे जे संसारात आयले वळार सबार जाण पूर्ण केले आयच्या दिसा हांगासर आयले सर भक्तिकाच्या तुझ्या आशिर्वादाक प्रत्येक जावन कोणा कुडीच्या पिढेची जावन फूट जावन आसा तांकां सगळ्यांची ताची पिढा जावन तांकां सुटकाची सोम्या तांकां फूट कर सोम्या सोम्या जे संसारात आयले वळार कोण संकडी वायट सत्य वचचा पंपाचा बोलाक जाल्ले तांकां सगळ्यांक इतले वायट सत्य तांकां सुटका दिली सोम्या सगळ्या मनशांक हांगासर आसल्या भावा भयणीक तसली वायट सांगत आसता वायट सत्य वळख जाल्यार तांकां सुटका दी सोम्या वायट स्पिरीट जाता वायट सत्य जावन तांकां सुटका दी सोम्या कुडीची भलायकी दी कोणाचे कॅन्सर पिडा आसा जाल्यार कोणाकी किडनीचे डायलिसीस आसा जाल्यार कोणाकी हार्ट ब्लॉक आसा जाल्यार ते सगळे दूर कर सोम्या ह्या नांवान तुज्या नांवान Hallelujah, 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 hallelujah,
ಆಶೀರ್ವಾದ ಓದು ಸೌಮ್ಯ Praise you, Jesus. ಕೂಡಿಸೆ ಪೀಡದ Thank you, ಸುಖದಿ Jesus. We love ಕಸಲಿ you, ಗಾಂಧಿ Jesus. ತೂಕ We adore you, ತನ್ನ Jesus. ಬರಿ ಬೆಳಗಿನ We ಸೌಮ್ಯ worship you, ಗಾಂಧಿ Jesus. ತೂಕಮಯ Hallelujah, 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 ఈ పీడ తెంచాను నప్పైసాను సౌమ్య ఈ పీడ गुण जाऊ दे कोणाकी युटरसचे प्रॉब्लेम असं झालं अंतसन गुप्तांगाचे प्रॉब्लेम असं झालं ते सगळे या संदर्भाचे स्वामी जेजू गुण करता तुमच्या हाता पायानी कसली दुःख असं झालं स्वामी जेजू गुण करता सोम्याक लाल्यावर तुम्ही माग्या मग सोम्या जेजू कोणाचे कपड्यात कसली दुःख असं झालं कोणाच्या खाण्यात कसली दुःख असं झालं सोम्या जेजू तुझ्या नावात फरमायता त्यांची दुःख ती सगळी गुण कर सोम्या कोणाच्या दृष्टीच्या समस्या असं झालं बंद झालं सारखे दिसायला झालं सोम्या जेजू कसं दिवस गुरुला दिष्ट दिली या वेळेला सोम्या जेजू तुझ्या पवित्र नावात तुझ्या शक्तिवान नावात तुझ्या भगवान नावात फरमायता सोम्या जेजू तुझ्या पीडा वाईट सत्य हालेलुया 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 Hallelujah, 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 hallelujah. दिमिगल्या सोम्याचे आशीर्वाद घेऊन आम्ही तयार जाऊया येत्या ओढा सक्रामेंट संस्थानमातोया पोवेल्या रूपा बोला know your reading Atarya Eskuvish Bavatapchi Botiya Sase प्रार्थूया हे देवा विचित्र सक्रमेंता काल तुझ्या कष्टाचो उडास तुवें आमकां सोडलाय तुझे सोडवणेचो फळ सदांच आमचे ते आमी बगी सरको तुझ्या कुडीच्या रक्ताच्या पवित्र मिस्तेरांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर जो जियेताय आनी राज करताय ससनाच्या ससना Amen. Soumia Tuca din वाचलेल्या उधनिया महिमा तुझी देखली
फुकली काळसंतात अर्गांदितला तुका वाटलेल्या सोमिया तुका वाचलेल्या धनिया आता जेजू संगी भेटतावी बोली मानून घे म्हण परता मुखाशीवर हर एक दिसावत सुखा दुखान भावात केलो अस्कत काय आधार करो दिलो सदा विश्वासी तो झालो काशीवर हर एक दिसावत सुखा दुखान भावात गेलो अस्कत काय आधार करो दिलो सदा विश्वासी तो उरलो बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो. मोगाच्या भाऊ भयणीनो सालोरेसाचे भक्तीपण सोलोवच्या ह्या दिसा व्हड संख्येन आमी हांगासर देव मंदिरांत आसाव. सालोरेसाच्या मजतीन देवातावन मेळलेल्या उपकारांक अर्गां दिवंक तशेंच आमच्या जिणेंत कितें गरज आसा तें सालोरेसाच्या मजतीन मागोवंक आमचो देव ताज्या लागीं बरोवचो दवरून मागता आसतना तो आमकां गरज अशें दिता. सोम्यान ही भासवणी आमकां केल्या आनी तशेंच वेळा काळा तेकीद सोम्यान भाग्यवंतू मनशांक पवित्र सभेंत आपोवन तांच्या मुखांतर सुवार्थ प्रगट केल्या आनी भावार्थ्यांक गरजाचे उपकार वांटून दिल्यात. तांचे पैकी सुरविल्या पवित्र सभेंत सालोरेसाक आपोवन ताच्या मार्तीरपणा मारिफांत भावार्थ्यांक ताणें धैर्य आनी प्रेरण मेळ अशें केलां. ह्या पासोतू आमी देवाक अर्गां दिवया आनी ताच्या देखीकाल आमच्या जिणेंत आमी हो भावार्थ दृढपणी जियोवंक सोम्याची कृपा आमी मागया. हे मिसाचें बलिदान योग्य रितीन आमी भेटोवचे खातीर आमचे सुखी पातकां वळखून घेवन देवातावन आनी आमच्या भाव भयणीतोन भोगसाने मागया. सांगता म्हणया हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उचारून वायट दारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोवड अपराध. ह्या पासून भाग्यवान सदां सावकार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या लागीं विनंती करत म्हणून प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. सोमिया काकूत सोमिया काकूत ख्रिस्ता काकूत ख्रिस्ता काकूत सोमिया काकूत सोमिया काकूत महिमा देवा ओ सरी आणि शांती राजा इष्टा संसारी सर्वेश्वरा देवा सखी
आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिन वाजता तुझ्या वैभवापासून आम्ही तुका वागणता सोमियाची सुख्रिस्ता बापाच्या एकला सुता सोमिया देवा देवाची शेळी तू संसाराचे पाप काटाय आमची ताकद तू बापाच्या उभा बसला आमचे मागे मागून ये त्या पवित्र सांगाती देवा बापाचे महिमे येशू ख्रिस्ता एकलोच तो पवित्र एकलोच तो ईश्वर एकलोच तो परमेश्वर प्रार्थूया. बापा तुझ्या मोगाच्या उज्यान पेटोवन भाग्यवंतू लोरेस दुर्बळ्यांच्या सेवेंत विश्वास रावून आणि रक्त साक्षांचे कष्ट मरण सोसून महिमेवंतू जावं पावलो. ताच्या मोगासारको दुर्बळ्यांचो मोग आमच्या काळजांनी वाडय आणि ताच्या पावलांनी सोलोंक आमकां बळ दी. आमच्या सुम्या तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुझे सभे पवित्र आत्म्याच्या एकपणा जियेता राजवट चलयता ससनाच्या ससना. धर्मदूतांची कृत्या पुस्तकांतलें वाचप. उपरांत पाऊल अथेनांतलो भायर सरून कोरिंथाक आयलो. थंय ताका पंतांत जल्मल्लो. आक्विला नांवाचो एक जुदेव मेळ्ळो. तो आपले पतिणे प्रिसिल्ला संगी इटालीतावन आयिल्लो तितलोच. कित्याक सोमेस्त जुदेवांनी रोम शहर सोडून वचाचें म्हणून क्लोड चक्रवर्तीची हुकूम जाल्ली. पावलान तांकां भेट दिली. आपणा बरींच तांकांय तंब करची व्याप्त आसली देखून पाऊल तांगेरच रावलो आनी तांचे सांगाता वावरूंक लागलो. हर एक साबाता दिसा शिनागोगांनी तर्क करीत जशें जुदेवांचे तशें ग्रेकांचें मन परतूंक तो प्रयत्न करतलो. सिलास आनी तिमोथी मासेदोनियांतावन थंय येवन पावतच पाऊल आपलो सगळो वेळ देवाचे उतर परगडच्यान करसूंक आनी जेजूक क्रिस्त म्हणून जुदेवांक रुजू करूंक फुडें सरलो. पूण ते ताका मुखार रावन ताची निंदा करूंक भायर सरलेल्या वेळार ताणें आपली आंग वस्तुरां फाफोडलीं आनी तांचे विरोध हे परी निशेध उसारलो. तुमचे रगत तुमच्याच माथ्यार. ह्या रक्ताक हांव जबाबदार न्हय. ह्या फुडां हांव हेर जातीच्या लोकां मदें वेतलो. अशें थंयतावन तो गेलो आनी देवाक आराधन करतेल्या तिसियो जुस्तू नांवाच्या जुदेव न्हय आसलेल्या एकल्यागेर वचून रावलो. ताणें ताचें घर सिनागोगाक लागींच आसलें. क्रिस्त नांवाचो सिनागोगाचो अधिकारी आपल्या सगळ्या घराण्या समेत सत्मानूंक पावलो. त्या शिवाय साबार कोरिंथकारांनी पाऊलाची शिकवण आयकली. तांणी सत्मानलें आनी पवित्र स्नान घेतलें. देवाचें उतर हें. देवाची
जनांगाहुची आपली सडवण सर्वे स्वरांकडे केल्या सर्वे स्वराक एक नवे गीत गाया कित्याक ताणे केल्यात विचित्रा ताच्या उजव्या हातान आनी पवित्र भावल्या जय ताणे आपलायला जनांगाहुची आपली सडवण सर्वे स्वरांकडे केल्या सर्वे स्वरान आपली सडवण खळीत केल्या जनांगाहुचीर आपली नीत ताणे उघडल्या इस्रायेलाच्या घराण्यांतय ताका असलेल्या विश्वासी मोगासो ताणे उगडास काढला जनांगाहुची आपली सडवण सर्वे स्वरांकडे केल्या प्रीतुमेर शेखांशीक असलेल्या लोकांक आमच्या देवाची सडवण देखल्या सर्व निवास्यानो सर्वे स्पोराक जय जय म्हणा उल्हासान गीतां गावो ताका हरसिया जनांगाहुची आपली सडवण सर्वे स्वरांकडे केल्या जनांगाहुची आपली सडवण सर्वे स्वरांकडे केल्या Ubi revient. हांव तुमकां नाता बरी सण वसाला म्हणटा सोमी हांव वचून तुमचीशी परत्यान येतलो आनी तेदवा तुमची काळजा संतोषान उमाळटली Alleluia, 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 Alleluia. सर्वे स्पोर तुमचे सवे असो तुमचे सभे असो जुआ प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका येसुम्या त्या वेळी जेजू आपला शिसा लागीं म्हणालो थोड्या वेळान तुमी म्हाका पळोवचे नात उपरांत थोडो वेळ उतरतस तुमी म्हाका पळयतल्यात तवळ ताच्या शिसा मदले थोडे एकामेका म्हणूंक लागले थोड्या वेळान तुमी म्हाका पळोवचे नात उपरांत थोडो वेळ उतरतस तुमी म्हाका पळयतात आनी कित्याक हांव बापा सरशी वेतां अशें म्हूण हो म्हणटा न्हय थोड्या वेळान म्हळ्यार अर्थ कितें तो कितें म्हणटा तें आमकां समजना आपणा लागीं विचारूंक तांकां मन आसा तें समजून जेजून म्हळें थोड्या वेळान तुमी म्हाका पळोवचे नात उपरांत थोडो वेळ उतरतस तुमी म्हाका पळयतल्यात म्हूण हांवें म्हणलें ताचो अर्थ तुमी एकामेका विसरन आसात मू
सत हांव तुमकां सांगता, तुमी सुस्कारन रडतल्यात, पूण संवसार तवळ कुशाल बरयत आसतलो. तुमी दुखेस्त जातल्यात, पूण तुमचें दूख संतोशान बदलतलें. देवाचें उतर हे मागणी तुका क्रिस्ता. थोड्या वर्सां आदीं सांजेर वॉकाकेची संवय आसली म्हाका. खाद्री पार्काच्या लागीं आसलें रावचो जागो, आनी थंय थोडे रावंड काडचे आसले. एक दीस अशें रावंड काडटा आसतना एक आवय आनी ताज्या फाटल्यान धाकटें एक भुरगें, चेडूं भुरगें, आनी सांगात आस कामाचे मनीसय आसले. आवय मुखल्यान येतली आनी तीं दोगांय फाटल्यान येतली. वेता वेता आसतना त्या धाकट्या भुरग्या मदें आनी त्या कामाच्या स्त्रिये मदें इल्लेशें वद्दू वरांट सुरू जालें. वद्दू वरांट केलें म्हणल्यार त्या भुरग्याक ताजे इतल्याक तो सोलोवं जाय. हे मनीस ताज्या हाताक धरनासा, कित्याक म्हणून सांगलें कांय चड उण जाल्यार मागीर धनीन जोर करता म्हणून. ती आवय मुखल्यान चलता, तरी पूण फाटल्यान कितें नाटक चलता तें तिका बरो समजतलो. तिचे दोळे मुखल्यान आसात, पूण फाटल्यान कितें चलता पळय तें तिका बरें कळटलें. कळीत आसून कळनातलें बरी वगत रावून ती मुखार येतली. आवय जाल्ल्यांक ही एक विशेश सकत देवान दिल्या. सक्कडी पळयचें म्हणून तूं ना, पळय नासतना सबार संगती ती पळोवंक शकतात. जेजू तें असली विशिश्ट सकत ती अपार मापान आसली. मनशांनी जेजू लागीं उलयजेत म्हूण नातलें, पूण तांच्या मनांत कितें आसा, तांच्या मतींत कितें चिंता गुंता तें सक्कडी ताका बसुल्या कडेन पळयल्या कडेन तें समजतलें. तांणी सांगा जाय म्हूण नातलें. तो एका घरा गेलो, एका स्त्रीयेन ताका जेवणाक आपयलें, आनी गेल्ले कडेन आनी एकली स्त्री आयली. एकल्या फारीजावान ताका जेवणाक आपयलें, आनी ती स्त्री येवन रडोवन ताजे पांय पुसी लागली, तेल वती लागली, आनी त्या दाळा तो घरचो धनी मोतींत अशें चिंती लागलो. काले म्हूण सांगल्यार वो आपणाक ते प्रावादी म्हूण सांगता, आनी एक प्रावादी जाल्लो जाल्यार ही स्त्री खंयच्या कस्ताची म्हणून आका कितें कळना. अशें म्हणून त्या फारीजावान सिमावन ताज्या मतींत चिंतलें, ताणें सांगून येतलें. आनी जेजू कळ्ळें वो मनीस कितें चिंता गे म्हणून. आनी जेजून ताका एक बरी ओपार सांगली. आनी ताणें विचारलें, कोण चड मोग करता, धनी आसो, कोणाक चड रीण माफी केलां तो गी, या कोणाक उणें केलां गे म्हणून. साहस जावन कोणाक चड माफी केलां तो मोग करता. देखून ती स्त्री तशेंच, कित्याक म्हळ्यार तिजी मस्त पातकां तिजी बक्षल्यान देखून ती तिजो मोग ह्या वरवीं दाखयता म्हणून. शीस मार्गान वेताना चलोवन तूं वेता आसतना ते मस्त तर्क करीत आसले. जेजू मुखल्यान वेतलो त्या आवय बरी, आनी हे फाटल्यान तांचे मदें इल्लेशें चर्चा करीत आसले. आनी घरा गेल्या उपरांत जेजून विचारलें, काले म्हूण मार्गार तुमी मस्त उलोवन आसल्यात न्ही, फाटल्यान बरो गुणगुण करना, काले उलोवन आसल्यात. ते वगत रावले आनी ताका कळीत आसलें कालें तें उलोवन आसलें म्हणून. आतां वो राय जाल्या उपरांत आमचें कितें गत, आमी खंयच्या स्थानार आसता. 3 वर्सां हाजे ओट्टू घुवल्याव न्ही गे, गांवा उपरांत गांव. देखून आतां तो राय जालो म्हणटा तांणी कितें गी फाल्यां परवा म्हणटा राय जाता. देखून हे प्रस्थान मान पयलेंत निर्धार करून घेतल्यार मागीर काम तिरसलें म्हणून. देखून जेजून विचारलें, कालें तर्क करनासल्यात, कोण वड म्हूण न्हे. देखून तो म्हणलो, आळे ह्या ल्हान भुरग्या बरें जायचे तुमी. ताका ताजी हक्कां आनी प्राश्ची कोणा लागीं, आवय बापाय लागीं. ताची तर म्हणली नात, वस्तू राडीचे जाल्यार आवय बापायन दिजे, खाण जाय जाल्यार आवयन दिजे ताका. देखून तुमी ह्या भुरग्या बरी जायचे. कालें म्हूण सांगल्यार कशें आवय बापायचेर होंदून आपलें तशें तुमी तुमच्या मेस्त्रीचेर सर्गीच्या बापाचेर होंदून आसाचे म्हणून. हाच्या सुवातेच्या वाचपांत तेंच आमकां पळोवंक मेळटा. कालें म्हूण सांगल्यार जेजून म्हळें, थोडो तेंप हांव तुमच्या सांगात आसता, मागीर थोडो तेंप तुमच्या सांगाता ना म्हणून. ह्या शिसांक बारी घुसपट गोंदळूप जाली. हें कळ्ळें थोडो वेळ आनी ताज्या मागीर थोडो वेळ म्हळ्यार कितलो वेळ, 2 म्हयने गी, 1 वर्स गी, कालें म्हूण समजना वो कालें म्हणटा म्हणून. जेजू ताच्या
अखेरीच्या वरांनी हें तो सांगता ताज्या निमाण्या जेवणा वेळार तांकां पयल्यान तयार करता काय म्हळ्यार आपूण मरोंक आसा आनी ताज्या मागीर ते ताका पळोवचे नात पूण ताजे उपरांत परत्यान ते पळयतात जिवंत जाल्या उपरांत हे पयल्यान तांकां तो तयार करता अखेरीक कांगाल जायनातले बरें तांणी उलोवचें जेजूक समजलें ते कालेंगी विचारूंक अपेक्षितात आनी ते देखून ताणें तांच्या मतींत कितें सवालां आसलीं ताका ताणें स्पश्ट रितीन जाप दिली कालेंग म्हूण सांगल्यार तांकां ताणें सांगलें थोडो वेळ पळयतल्यात खुर्साच्या मरणा पर्यंत आनी ताज्या मागीर थोडे दीस तुमी पळोवचे ना 2-3 दीस आनी ताज्या मागीर तुमी म्हाका पळयतल्यात आनी हांव बापा सरशी वेता म्हणटा आसतना तुमकां संतोश जातलो कित्याक मागीर आनी एकलो येतलो तुमकां मत उजवाडावंक आनी तांकां धैर्य भरूंक देखून आपणें वेचें बरें म्हणून तांकां शिसांक ताणें सांगलें आयच्या पयल्या वाचपांत सांब पावलो ताचें म्हणयारपण आमी पळयता एक बारी व्हडल्या अपेक्षेन तो गेल्लो एका शहराक आथेन्सा गेल्लो आथेन्स म्हूण सांगल्यार कशें म्हूण सांगल्यार कल्चरल आनी इंटलेक्च्युअल एक सेंटर म्हळ्यार जाणवयेक संस्कृतेक नांव वाडलेलें शहर तो वळच्या काळार सांब पावलूच्या थंय बुदवंत मनीस आसले कशे युनिवर्सिटींत वेगवेगळ्या मनशांक आपयतात गेस्ट स्पिकर्स तशें आथेन्सांत वेगवेगळ्या जाणाऱ्यांक आपयताले तांचे तावन जाणवाय आयकुवचे खातीर आनी सांब पावलून कालें चिंतलें म्हूण सांगल्यार ह्या जाग्याक गेल्यार हांव कालें व्हडलें साधन करूंक शकता जेजू क्रिस्ता विशयान तांकां शिकोवन कोण मस्त जाणारी मनीस आसा पळय तांकां जेजू लागीं हाडूंक शकता इंटलेक्च्युअल्स जाणारी मनीस आयले जाल्यार मागीर कालें जाता उरले सक्कड येतात म्हणून ताजें चिंतप आसलें देखून तो व्हडल्या उर्बेन गेल्लो आथेन्साक इंटलेक्च्युअल सेंटर जाणवायचें केंद्र शहर आनी थंय वचून ताणें शिकयलें कालें म्हणून पोरण्या सोल्ल्यांत शास्त्रा विशयान ताणें शिकयलें पोरण्या सोल्ल्याच्या उतरा विशयान ताणें शिकयलें तांकां आनी क्रमेण तो अकरेक आयलो कन्क्लुजनाक कितें म्हूण जाल्यार हें सक्कड कितें सक्कडी पोरण्या सोल्ल्यान सांगलां पळय तें जेजू क्रिस्त थंय सिद्धी जाला पूर्ण जाला तो जिवंत जाला म्हणून आनी तें आयकत आसतना त्या आसल्या मनशांक इल्लेशें जोक उठायपार बगलें कुशाल बगलें काल्यां म्हळ्यार मेल्ल्या मनशान परत्याने फावटी जिवंत जावचें अरे देखून तें कालें म्हणलें म्हण जाल्यार तूं आनी एक फावटी ये तुका आमी ते दळा आयकता आनी एक फावटी केदळा येवच्या हप्त्यांत ये म्हूण सांगूं ना तांणी येवच्या म्हयन्यांत ये म्हूण सांगूं ना तांणी म्हळें तूं आनी एक फावटी ये ते दळा तुका आमी आयकता थोडे फावटी आमकां उलयता आसतना कोणा लागीं उलोवन मागीर मन ना जाल्यार उलोवंक कंटिन्यू करूंक आमी कालें म्हणटा तुका आमी आनी एक फावटी मेळटा म्हळ्यार तूं आतां वच म्हूण अर्थ तशें सांब पावलो कालें जालें म्हळ्यार ह्या लोकांनी म्हळें तेंचे इंटलेक्च्युअल्स कोण आसले पळय तुका आमी आनी एक फावटी आयकता आतां वच सायबा म्हणून आनी सांब पावलो ते उर्बेन गेल्लो जेजू क्रिस्ताचें जिवंत पळोवन ह्या जाणारी मनशांक शिकोवन दाखोवन दिवन तांकां जिखोवन काण घेवंक चप्प जावन फाटीं आयलो कित्याक म्हळ्यार मनशांनी ताका स्विकार करूं ना थंयच्या आनी ताज्या मागीर त्या बेजारेन तो आनी एका जाग्याक गेलो कोरिंत म्हणल्याक आनी थंय कालें जालें म्हळ्यार सुवार्ता प्रगट करतना थोड्यांनी ताका स्विकार केलो विरोध कोण आयले मागीर थंयच्या लोकांनी ताका स्विकार केलो ताणें चिंतूं ना थंयसर ताका लोक स्विकार करतलो म्हूण ताणें चिंतूं ना कोरिंतांत पूण ताका स्विकार केलें आमी पळयता कोरिंतकारां बरयल्लीं 2 पत्रां सांब पावलून आमकां नव्या सल्ल्यांत पळोवंक मेळटात आथेन्सकारांक बरयल्लें पत्र आसाय नव्या सल्ल्यांत ना कोण जाणारे आसले पळय त्या गांवां बरयल्लें पत्र ना नव्या सल्ल्यांत कोण पातकी मनीस आसले रावून त्या शहरांत त्या शहरांतल्या लोकांक सांब पावलून बरयल्लीं 2 पत्रां पळोवंक मेळटात जाणारे जेजूच्या काळार आसले फारिजेव शास्त्री आसले आनी त्या भायर बुदवंत मनीस आसले ते कोणी बेतलेमाक वचून तांणी जल्मल्ल्या बाळका तांणी पळोवना फारिजेव आसले शास्त्री आसले शास्त्रा विशयान बरें कळीत आसलें जेजून सांगलें तांकां बरें अर्थ जाय जाल्लें ना स्विकार करूं ना कोणें स्विकार केलें बोकरांक सरयतल्यांनी मासली पाकतल्यांनी दिसकुलीच्या कामाक येतल्यांनी पातकांत पडलेल्या मनशांनी आनी अशें आथेन्सांत जाणारे मनीस आसले स्विकार करूं ना कोरिंतांत पातकी मनशां आसलीं तांणी जेजूक स्विकार केलो सांब पावलो स्विकार केलो आमच्या जिणेंत मस्तो फावटी अशेंत घडता भायल्या देखीन पळोवन आमी थोड्या मनशांक स्विकार करता थोड्यांक आमी तिरस्कार करता आमी कालें पळयचें की म्हूण सांगल्यार भायल्यान कितें दिसता पळय तें न्ही सांब पावलो चिंतून गेल्लो भायल्यान बरें दिसलें पूण जावना वर्कआवट जावना
आनी कडेन गेलो ना म्हणशीन तेले थंय जालें देखून सुवार्थ प्रगट करता आसतना आमच्या आध्यात्मीक जिणेंत 2 संगती आसात एक कालें म्हळ्यार कोणा मुखांतर देव आमच्या लागीं उलयता तें आनी दुसरें कालें म्हळ्यार सोमी जेजू आमच्या लागीं पवित्र आत्म्या मुखांतर आमच्या काळीजांनी मन उक्तें करता गे म्हणून ना जाल्यार कोणें कितलो शर्मा सांगलो जाल्यार हांवें अर्दो दीस रावन शर्मा सांगलें कांय उपकारा पडना कालें गरजेक म्हळ्यार सोम्यान देवान आमच्या काळीजांनी मन उक्तें करचें देखून आमी खंय रेतेरेक येता आसतना मागण्याक येता आसतना मिसाक येता आसतना देवाचें उतर प्रगट करता आसतना कालें करचें म्हळ्यार आमी सोम्या लागीं एक ल्हानशें मागणें म्हणचें कालें हांव आयकूंक वता तें हांवें बऱ्या रितीन आयकूंक उक्त्या मनान स्विकार करूंक आनी त्या प्रमाणे जीव म्हाका फावो कर ते जाल्यार ताजो फळ म्हाका मेळटा नातल्यार आमी एका कानान आयकल्लें आथेन्साच्या लोकां बरी आनी एका कानान वचून आनी एक फावटी आमी तुका मेळटा म्हणलें बरें जाता आज पवित्र सभा एका सांताचें फेस्त स्मरण आचरण करता ताचें नांव फिलीप नेरी 16व्या शतमानांत तो इटलींत जियेलो सुमार 26 वर्सां 26 वर्सां पर्यंत ताजेंत काम करनासलो मागीर ताका भोगलें प्राजिता मुखांतर मागण्या मुखांतर हांवें एक बरो मनीस जायचे आनी त्या भायर म्हज्या आनी इतर मनशांच्या उपकाराक हांवें पडत जाय म्हणून देखून ताणें कालें काम केलें म्हणून सांगल्यार तत्वशास्त्र शिकलो आनी त्या भायर लोकांक मेळचें काम ताणें केलें वेगवेगळ्या नमुन्याच्या मनशांक आनी ताच्या मागीर सुवार्थ प्रगट करचें आनी ताच्या मागीर तांच्या लागीं सळावळ करची मार्केटी वचून आनी खंय लोक काम करता तसल्या लागीं आनी 10 वर्सां उपरांत ताका ताच्या कॉन्फेसर म्हळ्यार आध्यात्मीक गुरून ताका म्हळें तुवें आतां पाद्राब जायचें म्हणून पाद्राब जालो आनी मुखलीं 33 वर्सां ताणें तशें करशिल्लीं आनी लोकांक मेळच्यांत आनी करसूंच्यान पूण ताचे जिणेंत केदाळाय तो संतुश्टी आसलो केदाळाय खुशाल बरीत मस्त काम केल्यार ताका पुरासन बेजाराय जाली जाल्यार ताच्या तोंडार हांसो आसल्यो आनी त्या भायर खुशाल बरीत आसलो तो आनी लोकांक ताणें ती दोनची बरी एक वाट आसली रीत आसली ताणें इगर्जेंत मीस भेटोवन ताज्या उपरांत प्रवचन करता आसतना मस्त लोक येतलो एकल्या मनशाक एक संवय आसली कुंभार काण गेल्या तक्षण भायर वचें थोडे फावटी आमचे मदें आसतात काल्यां म्हळ्यार शर्मा सांगचे पयलीं येनात ताज्या उपरांत कुंभार काण गेल्या उपरांत सिदा येतात तांकां इगर्जेंत कालें अनाउन्समेंट केलें तें परत जायचें म्हूण ना तक्षण गेले आनी तशें हो एकलो मनीस कालें करतालो म्हळ्यार कुंभार काण गेल्या तक्षण भायर वचें केदाळाय अशें आतां कशें सांगचें ताका थोड्यांक सांगल्यार राग येता ते कालें करता म्हळ्यार हांव आनी कितें करता कालें करता पळय म्हणून देखून फिलीप नेरी लागीं ताजी बरी एक वाट ताणें सोदून काडली ताणें कालें केलें म्हळ्यार कुंभार काण गेलो भायर गेलो आलता भुरग्यांक आपयलें हळे वो तो मनीस येता न्ही भायर ताज्या मुखल्यान वाती काण घेवन वचा वो ते मुसोर पयस मुसोर म्हणून केदाळ वाती काण घेवन येचें येवकरिस्त व्हरता आसा येवकरिस्त ताणें काण गेला काळजांत आसा न्ही देखून ताका ते मुसोर पावून येया वचोन म्हणून त्या मनशाक कळटा आपणें केल्ली चूक म्हणून एक बरी संपी रीत आसली कालें म्हळ्यार दुखोवच्या बदलाक ह्या रितीन करचें एकली बायल मनीस आसली ताच्या काळार केदाळ पळयल्यार हेरां विशयांत उलोवचें आपणा विशयांत न्ही एकल्याच्या आनी एकल्या कडेन देखून कशें ती दुजें दिका एक दीस ताणें आपयलें हांगा घे पळय आयली आनी त्या मागीर ताणें म्हळें फिलीप नेरी हाडे आमच्या लागीं भात कोळया बरीशी ती कान घे तूं म्हणलो भारी खुशी जाली कालें करचें म्हणलें आतां येताना घरा येताना एक एक पाक ओण वच तूं घरा मुसोर म्हणून काल्याक तें मागीर सांगता तुका आतां ओण वचो एक एक पाका म्हणून ती गेली घरा कडेन गेली पूण तिका आतूर आयकालें म्हणून सांगल्यार आनी काल एका तरी बातकोळी म्हाका दिल्या म्हणून समजचें पयलें देखून घरा येताना पुरो पाकां खाली जाली मागीर धांवन आयली वेगळी फाटी आयली आनी विचारलें पाद्रबा ओडोन तुवें म्हाका बातकोळी दिवन पाकां परत ओडून उडय म्हणलें काल्याक कांय ना आनी एक ल्हानशें कामां पाटी वच घरा वेताना पुरो विचून वच पाकां म्हणून गेली वेता आसतना विचून गेली वेता आसतना अर्दी मात्र मेळ्ळी फाटी आयली आनी म्हणली ताणें ती अर्दी मात्र मेळ्ळी आनी अर्दी खंय गेल्या आनी गुत्तू ना म्हाका म्हणून आळे बाये तुवें उलयतना इल्लीशी सत्राय करीचें काल्याक म्हणून जाल्यार उतरां आसात पळय ती उलयल्ली खंय वचून पडटात म्हूण कळना कशें पाकां पळय वाऱ्याक उबोवन गेली तशेंच उलयलीं उतरांय ती एका कानातून आनी एका काना एका जिबेतून आनी एका जिबे वचून खंय पावतात म्हूण कळना देखून इल्लीशी सत्राय करचें सांबाळून उलयचें त्या जाल्यार काल जाता म्हळ्यार वायट जावचें उणें जाता म्हणून असलो एक व्यक्ती पवित्र सभेक देवान फावो केल्लो ताच्या बऱ्या जिणे वरवीं मागण्या वरवीं आनी तशेंच लोकां संगी मेळोवन मस्त जाणांक सोम्याची वळख दिल्ली ताच्या पासून आमी देवाक अर्घ दिवया आनी ह्या सांता भक्ताचे
गूण जावं पुरो सान लोरेस सान फिलीप नेरी आमच्या जिणेंत आमी जिवंक प्रयत्न करया तो हळू आमी करचें भक्तीपणू ताका अर्थ येता आनी आध्यात्मीक जिणेंत आमी ग्रेस्त जाता वाडटा आमचो काणिको उलो आनी तुका बेडोसो गे बाबा आमचो काणिको उलो आनी वाण तुका अर्पुंसो गे बाबा आमचो काणिको उलो आनी वाण तुका बेडोसो गे बाबा आमचो काणिको भाव भयणीनो आमचे हे बलिदान सर पदवेदार देवाक मानता तसलें जाव म्हणून मागात हे तुमच्या हातांतल्यान बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या त्या पवित्र सभेच्या आदाराक सरीस्फूर्त मानून घेव प्रितीच्या बापा तुझ्या पुतान धरलेली जिविताची वाट आपली करून भाग्यवंत लोरेस जमनेंत ओंपलेल्या गोवाच्या कणापरी आपल्या जीवाची या संवसारांत पर्व करिनासतना रक्त साक्षाच्या मरणा वरवीं महिमेवंत जालो आनी पवित्र सभेक सुबाम पीक दिवंक पावलो ह्या मनान आमी संवसाराचे सोडवणे पासोत आमचे जिवीत आतां तुका भेटोवंक दिता जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो आमची काळजां उबारुया सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व काळी आमी तुका वाखाणूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुज्या महिमेची किर्ती आनी वाखणी वर्त्या दबाज्यान आमी करची कित्याक जेजू जालो आमची पास्काची बली जेदना कुर्सार ताणें आपणाचें बलिदान केलें तेदना ताच्या परम यज्ञान आदल्या यज्ञान संपूर्णाय दिली जेदना ताणें आमची सोडून करूंक आपलो आत्मो तुज्या हातांत ओपून दिलो तेदना आपूण खरो याजक करिवेदी आनी बलिदानाचो मेंढरो म्हूण ताणें दाखोवन दिलें देखून पास्काच्या संतोषान उल्हासता सगळो संवसार आनी सर्गींचे सर्व दळबार निरंतरी गायता तुजे मुखार कळबारांचो सर्वेस सर्गांनी संसार भरला तुझ्या वैभवा कोण सगी तुका जय सर्वेस तोराचे नावी येता ताका जय कोण सगी तुका जय जय बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसुमेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासो तो समर्पणची
तेच परी जेवण जात असताना काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या सिसांक दिली आणि मुळे तुम्ही समेस्त घेयात आणि हांतले पियेत ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आणि ससनी कराराचे रगत पातकाचे बक्षाने मेळच्याक तुमचे पासोत आणि समेस्त मनशां पासोत ते वारावतले हे म्हज्या उडासा करात. भावार्थाचो गुट परगटुया. जिसू मेलो, जिसू जीवन झाला, जिसू नव्यान येतलो. जिसू मेलो, जिसू जीवन झाला, जिसू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आणि पुन्हा जिवंतपणाचो आम्ही भक्तीपणी उडास करता आणि व जिविताचो उंडो आणि ही सोडवणीची काल्स तुका समर्पिताव. तुझे मुखार येवंक आणि तुझी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासताव आणि जेजूची कूड आनी रगत सेवतेला आम्हा समेस्तांक पवित्रात्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागताव. सर्वेस्परा अख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पयस उडास कर. फ्रांसीस आमच्या भाग्यवान बापा, जेराल्ड आमचे गोळी बापा आणि सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका पृथ्वीमगांत वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो भरवसो धरून मरण पावले आमच्या भाव भयणीची काकूट कर. तांकां आनी ज्येश्ठ गतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागतां. अंकवार मरी देवाची माय, तिचो पती भाग्यवंत जुजे, भाग्यवंत लॉरेस, भाग्यवंत फिलिप नेरी आनी भाग्यवंत धर्मदूत सर काळी तुका मानवल्या आनी त्या सगळ्या भक्तां बराबर सस्ताचे सुखांत आमकां वांटो मेळा शकर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजू थंय पवित्रात्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदनांनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सोम्यान देवाची आमकां वळख करून दिल्या आणि ताका आमी बाप म्हणून उलो करून ताणें आमकां शिकयलां. सोम्याच्या उतरांनी सर्ग्याच्या बापा लागीं सांगाता मेळोन म्हणया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्या बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळ्ळेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्थकाय आमकां दी. सर्गेचें भाग आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोशान अतिरेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकातांतली वाटय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुज्या खुशा प्रमाणे तिका शांती दी. अनेक वोटां सांबाळ तुजी येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोव्या आसूं. मोगाचो गुर्तू जावन एकामेकाक शांती दिवया. देवाची शेळये संसाराची पाप काटेले आमची काकूट. देवाची शेळये संसाराची पाप काटेले आमची काकूट.
पाप कटेले आमकां शांती आमकां शांती पळया स्वामी जेजू ख्रिस्त देवाची शेळी संवसाराच्यान आमच्या हर एकल्याचे पाप तो काडता. ह्या सोम्याच्या जेवणाका पयलीं आमी सकटाय सुभागी सम्या तुमचे भितर येवचें म्हाका पवना पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली. सोम्या तुका सेव करतेका येण्या तुझ्या हांव राखून रावता. स्वागत तुका हांव आस्तिता जिवीत मोचें समर्पिता. सोम्या तुका सेव करतेका येण्या तुझ्या हांव राखून रावता. स्वागत तुका हांव आस्तिता जिवीत मोचें समर्पिता. जिवो बुंडो तूं जिवीत दिवसो जिवीत आमचें तूं नंदन करसो. सुस्तीक सुखा भरून पावसो सुस्तीक सुखा पावसो. सोम्या तुका सेव करतेका येण्या तुझ्या हांव राखून रावता. स्वागत तुका हांव आस्तिता जिवीत मोचें समर्पिता. सरोय तो आमकां पोसता नितळ उदकान तो गादोस करता. पास्यो सोरोवाक पळोवन पायता जिणे सोफळ करता. सोम्या तुका सेव करतेका तुझ्या हांव राखून रावता. स्वागत तुका हांव आस्तिता जिवीत मोचें समर्पिता. सोभावता दुनियात काना वाटता काळसा मनात बसता शीतांतल्या फुला प्रस पंचती सुटल्या प्रस पोरत्या मोगार पोसता सोम्या सुबीत प्रकृती प्रस अंतरळितारा प्रस सोबाईन माका निटला सोम्या तुका अर्गान दिता उपकार सोबा उरता
दिन वाजता तुया जेजूच्या आणि आमच्या मोगाळ बापा आम्ही घेतिल्ल्या प्रिती मोगाच्या जेवणा वरवीं भाग्यवंत लोरेसाच्या काळजा बरी आमची काळजां आमच्या दुर्बळ भावा भयणीच्या कश्टांक आनी हाल उपाद्रांक उगड आनी तांच्या गरजांक पावोवंक आमचे हात पाय सुटसुटीत कर गरिबांचे आनी अनित भक्तलांचे हक्क राखूंक आमकां जागृत कर आनी ह्या हक्कां पासत कश्ट मरण लेगून सोसूंक आमकां तयार कर हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. भावांनो आनी भयणीनो, आयच्या ह्या मिसाचे प्रधान याजक जावन मिसाचें बलिदान आमचे खातीर भेटोवन अपुर्बेचे आराधन आनी शिकोवण दिल्ल्या भोवमानादीक बाप वनील डिसोजा, मोडबिद्रे फिरगजिसो, मोडबिद्रे वारडेसो विगारवार आनी तशेंच फिरगज विगार हांकां तुमच्या नांवे हांव आभार मानून देव बरें करूं म्हणटा. गांवांत ते बेळमाणचे CODPंत वावर करून सांत आंतोनी आश्रमचे फाटल्या वर्सांनी डायरेक्टर जावन उत्तीम सेवा थंयसर ताणें दिल्या. आतां नवेच मोडबिद्रे वारड्याचे विगारवार जावन फिरगजेचे विगार जावन आपली सेवा दिता आसतना सांत तरसाची वर्ती आशिर्वादां तांचेर हांव मागतां. देव बरें करूं म्हणटा. आयच्या तेर्साची लितुर्जीची जबाबदारी घेतिल्ल्या आमच्या बाजिलिकाच्या लितुर्जीक समितीक देव बरें करूं. मोगळा बापा ह्या पवित्र तळार हजर जाल्ल्या भक्तिकां पासत आमी मागता. भाग्यवंत लोरेसाच्या विशेष मजतीन हर एकल्यांचे तुझे आशिर्वाद पाठय. हांगासर जेवण जेवचे वखदा ह्या जेवणा सुवे दान दिल्ल्यांचेर आशिर्वाद घाल. हे जेवण जेवच्या हर एकल्यांचेर आशिर्वाद घाल आनी ह्या मरिफात कुडी आत्म्याक त्राण आनी बोळ आनी घटाय मेळोवंक आनी हे दान दिवच्याक आशिर्वाद घालतना हर एकल्यांक आमकां दिसपडतो ग्रास पळोवंक दिसपडतो ग्रासी खातीर आमी मागता. आनी प्रत्येक तरान आमी मागता हांगा विविध रुपांनी दान दिवच्या वंतिके दिवच्या हर एका दानीचेर आशिर्वाद घाल. तांकां दिसपडतो ग्रास आनी बरे भलायकी फावो कर. हे मागणी आमी करता क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. आतां नांवां पयल्यानी मुखार येवचें आनी प्रधान याजका लागीं मानाच्यो वाती स्विकार करच्यो. पिरचेंत रोनाल्ड मार्टीन डिसिल्वा एंड फॅमिली पांगळा. रोनाल्ड मार्टीन डिसिल्वा एंड फॅमिली पांगळा. अरुण कॅस्टलिनो पैदाळ. अरुण कॅस्टलिनो पैदाळ. मुर्दोमो जेराल्ड एंड रॅनी बॅप्टिस्ट वॅलेन्सिया. जेराल्ड एंड रॅनी बॅप्टिस्ट वॅलेन्सिया. डोनाल्ड गोन्साल्विस एंड फॅमिली बँगलोर. डोनाल्ड गोन्साल्विस एंड फॅमिली बँगलोर. डेन्झिल गोन्साल्विस एंड फॅमिली बँगलोर. डेन्झिल गोन्साल्विस एंड फॅमिली बँगलोर. डॅनिया संतोष सिक्वेरा बँगलोर. डॅनिया एंड संतोष सिक्वेरा बँगलोर. विलियम लोबो बैदाळ. विलियम लोबो बैदाळ. ज्योत्स्ना सिल्वान लोबो बैदाळ. ज्योत्स्ना सिल्वान लोबो बैदाळ. 10th वेडिंग एनिवर्सरी ताची. जॉन जसिंता पेरेरा कुंटलपाडी बी. जॉन जसिंता पेरेरा कुंटलपाडी बी 28th वेडिंग एनिवर्सरी. रेशल कॅस्टलिनो कणजार. रेशल कॅस्टलिनो कणजार. डॅरल डिसोजा एंड रेशल कॅस्टलिनो मुडबेळे. डॅरल डिसोजा एंड रेशल कॅस्टलिनो मुडबेळे. जॉर्ज लीना डिसोजा मुंबई. जॉर्ज लीना डिसोजा मुंबई. आयच्या जेवणाचे संपूर्ण प्रायोजक जॉन जसिंता पेरेरा कुंटलपाडी ये. जॉन जसिंता पेरेरा कुंटलपाडी ये 28th वेडिंग एनिवर्सरी खातीर. आयच्या वर्णाचे प्रायोजक आज वर्न आसतले. वर्णाचे प्रायोजक रोनाल्ड दीप्ती नोरोना चर्च बी आत्तूर. रोनाल्ड दीप्ती नोरोना चर्च बी आत्तूर. जेवणाच्या प्रायोजकाक वंतिके दिल्ल्यांची नांवां. सिसिल मस्करिनस दुपदकट्टे. सिसिल मस्करिनस दुपदकट्टे. अनिल डिसोजा बँगलोर. अनिल डिसोजा बँगलोर. जॉन बॅप्टिस्ट मेंडोन्सा किरे. जॉन बॅप्टिस्ट मेंडोन्सा किरे. डॉक्टर जोसिल नजरेत कारकल टाउन. डॉक्टर जोसिल नजरेत कारकल टाउन. रोनाल्ड सिल्विया फर्नांडीस कुंटल नगर. रोनाल्ड सिल्विया फर्नांडीस कुंटल नगर.
संतान डिसोजा मुंबई, संतान डिसोजा मुंबई, हेलेन डिसोजा कुंटलपाडी पी, हेलेन डिसोजा कुंटलपाडी पी, ज्योत्स्ना सिल्वन लोबो पैदाळ, ज्योत्स्ना सिल्वन लोबो पैदाळ, नवीन एंड सविता मूडबिल्डे, नवीन एंड सविता मूडबिल्डे, ग्रेसी सल्डाना पूना, ग्रेसी सल्डाना पूना, मेलिशा फर्नांडीस तोट्टम, मेलिशा फर्नांडीस तोट्टम. Salores Fogaso, Salores Fogaso, सालोरेसाक मागणे हे जैते वन मार्तिरा सालोरेसा तरण्या प्रायस बावरता खातीर कठीण कस सोसून जीव दिल्या आयक आमचे कालते मागणे वरत्या पातळीन आमी तुजे सरशी आयल्या जीव पवार्थ तीर भरोसो आनी देवाचो आनी आमच्या पेल्याचो खरो मोग आमकां जोड दी. आमच्या अभ्यासाक सरी जावं निश्कळपण आमचे थंय परजळशें कर. आमच्या सर आत्मीक आनी संवसारी वडिलांतय कालतेपण आमी दाखयशें कर. दुबळ्या धाकट्यांक पिडेशिणे आनी कश्टान वरांत आसल्यांक आमच्या संदर्भा प्रमाणे आमी पावशें कर. अनबावट्यांक आनी बावट्यांक शेळिल्ल्यांक सर्गीचो उजवाड आनी देवाची वळख मेळाशी कर. तुज्या बळदेक मजती देवाचे राज संवसारांत विस्तारून दी. आमच्या कुडयात्म्याच्या सर्गसांनी आमकां पाव प्रत्येक जावं. मेळिल्ल्या उपकारां खातीर अर्गां दिवया. विजा मेळिल्ल्या खातीर अर्गां दितात. सान लोरेसाच्या मजतीन बरी भलायकी फावो केल्ल्या खातीर, नवें घर बांदूंक फावो केल्ल्या खातीर, SLC एग्जामांत बरे पर्संटेज लाभिल्ल्या खातीर, थायरॉयडचो रिपोर्ट नॉर्मल आयिल्ल्या खातीर, एंजेलिन फर्नांडीसाक एक्सिडेंट राखून व्हेल्ल्या खातीर, भायर पडले भांगर पाटी मेळिल्ल्या खातीर अर्गां दितात. ह्या जाग्यार मागलो उपकार मेळिल्ल्या खातीर आमी अर्गां दिवया. सांत लोरेसाच्या मजतीन त्या सामा आमी दवरया. बऱ्या कॉलेजीन सीट मेळोवंक, किडनीचे समस्ये जावंक, शिरांचे दूख गूण जावंक, मोतीचें समाधान मेळोवंक, BP शुगर कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल जावंक, केल्लें काण जिरोवंक, वाटेचे समस्ये जावंक, बरी भलायकी मेळच्या पासून CA कंप्लीट करूंक फावो जावंक, पयण्या वेळार राखून मरोवंक, बरें काम मेळोवंक, बिझनेस बरें जावंक, नव्या घर बांदपाचें काम सुरू करूंक, गांठी दूख गूण जावंक, एलर्जी पिडा गूण जावंक, कॅन्सराची पिडा गूण जावंक, किळे आनी समकूळ गूण जावंक, आमाल पिवणें सोडूंक, भुरग्यांचे देणे लाभोवंक, परगांवांत नर्सिंगाचें काम मेळोवंक, सुनिलान दिल्ले पयशे पाटीं दिवंक, विजा मेळोवंक, भुरग्यांक बरी शिकोवंक बरी मोत मेळोवंक, 1000 जाणांक सैरीक मेळोवंक, केजीन चीक मेळोवंक, कंत बेजाराय पयस जावंक, गोमटी दूख गूण जावंक, एकसुरपण बगाना जावंक, भुरग्यान हट सोडूंक, हार्टांत आशिल्ले ब्लॉक संपूर्ण गूण जावंक, दिसपडतो ग्रास लाभोवंक, लॉन बारीक जावंक, देव आपोवणें फुलोवन येवंक, वेरिकोस गूण जावचे खातीर मागतात. सांत लोरेसाच्या मजतीन दांत पडापड गूण जावंक, राती बरी न्हीद पडोवंक, मानसीक पिडेक गूण जावचे पासून, माथ्याचे केस झडचे पासून, झडचे उणें जावचे पासून, राग उणो जावचे पासून, जाग्याचे समस्या जावचे पासून, योजन सुफळ जावचे पासून, बांयत उदक नितळ जावचे पासून, भायर पडले भांगर पाटी मेळोवंक, कॅनडा वचूंक विजा जावंक, आर्थीक परिस्थिती बऱ्यान जावंक, बरी सैरीक लाभोवंक, इलेक्ट्रीक वस्तू पाड जायनासतना बऱ्यान उरोवंक मागतात. आमा समेस्तांच्या गरजां पासून आमी मागया.
ಸಂತ ಲಾರೆನ್ಸರ ಭಿನ್ನವಾದ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹಾರವಾಗಲು ಸಂತ ಲಾರೆನ್ಸರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮೂಲಕ ಕರ್ತರದ ದೇವರು ಈ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಬಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಸಂತ ಲಾರೆನ್ಸರು ನಮಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಹೃದಯ ಮನಸ್ಸಿನ ಕೋರಿಕೆಗಳನ್ನು ಕೇಳುವಾಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. सर्गींच्या दयाळ बापा, आमचे मागणे ऐकून घे. सर्गींच्या दयाळ बापा, आमचे मागणे ऐकून घे. सर्गीच्या दयाळ बापा, आमचे मागणे ऐकून घे. सर्गीच्या दयाळा बापा, आमचे मागणे ऐकून घे. शेकी बावरता प्रमाणे बरे क्रिस्तांवचे जीवन बागी मरण मरण सदां तुजे संगता ससना देवा होगळसोंचे भाग आमकां समेस्तांक फावो कर. आमेन. मेळिल्ल्या उपकारांक कारगां देवी आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या मुखार तशें आमची बदकां बगूस आनी आमकां ताणें पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतल्यान आमकां मागलो उपकार मेळच्या पासत नमान बरे कृपेन भरलेले समी देव तुजे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ जगुसचें जेजू. भगवती मरिये देवाचे माया आमा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या महिमा बाप्पा पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आतां आनी सदां सर्वदा. भाग्यवंत लॉरेन्स मार्तिरा आमा पासत विनंती कर. क्रिस्ताचे वचनाक आमी पावोवचे खातीर प्रार्थुया. येसर पदवेधरा देवा भाग्यवंत लॉरेन्सान आपल्या वळवळ्यांच्या उज्याचेर जैत वराशें तुवें केलें. आमच्या अवगुणाची केंडां आमी पलवशें कर म्हूण लालन मागता क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सोम्याचे नावी आमचो आधार. ताणे रचला स्वर्ग आनी संवसार. सोम्या दायन आयक मोजे मागणे आनी तुजे सचे स्वामी तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. प्रार्थुया सर पदवेधरा ससनाच्या देवा तुजी गुण करचे सकात पिडेस्त कुडीनी वतून कस्तवच्या तुझ्या भुरग्यांक तूं आशिर्वादीत करताय. दायाळ दिश्ट घाल पातकाची शिक्षा जावन रेवडलेल्यांक सर पाक पासंतले सुटका दी. मोतीची कुडीची सर दूख तांचे तावन पयस कर. तुज्या आगणीत काकुलतीचेर पातयेवन येवन आयिल्ल्यांक तांकां तुज्या भक्ता सान लॉरेन्साच्या प्रत्येक माजोतेन कुडी आत्म्याची भलायकी लाभय. ह्या बजलिकान हांगासर आयिल्ल्यांक समेस्तांक तुज्या दैवीक सावासाचो संतोष आनी समाधान तांकां मेळ्ळें म्हणली दादोसकाय तांची जावं दी. शांती सोडिल्ली ती तुजी साकराम जेजू क्रिस्ताच्या शिकवण्यांनी देखी प्रकार चलून तुजो मोग आनी बरेपण पासाची करी भक्तिवंत जावन जियोंक तुका महिमा दिवंक तांकां फावो कर. ह्या पवित्र उदकाच्या शिंपणे वरवीं खडवळ्यांतले उदक आनी रगात वाळून सर तराची पिडा शिडा गूण जावंक ह्या पवित्र तेलाच्या खुर्साच्या माकणे वरवीं हांगासर हजर आसल्या मा समेस्तांक बरी भलायकी मेळोंक पवित्र आत्म्याचे देणे लाभोंक तुज्या मारिफात आमी मागता क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. स्वातिकृतम्या पवित्रतम्या वेगिस्तो देवोन्नये. स्वातिकृतम्या दैविकृतम्या मोजे तैराओंकुये. स्वातिकृतम्या पवित्रतम्या वेगिस्तो देवोन्नये.
तुम्या मोजे तैराओं ये विस्मित तेना पवित्रत्म्या जीविताची पवित्रत्म्या बोलाय के दातारा पवित्रत्म्या सदांकाळची येऊच्या पवित्रत्म्या स्वाधिकत्म्या पवित्रत्म्या पेगिस्तो देवानुये स्वाधिकत्म्या दैविकत्म्या मोजे तैराओंकुये. स्वामी जेजू ख्रिस्त तुमचे सोबे रावो आनी तुमचे संरक्षण करूं. आमेन. तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळूं. आमेन. तुमच्या मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट व्हरूं. तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखूं. तुमच्या वयर तो रावो आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं. आमेन. सर पदवेदार देवा बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्रात्म्याचो आशिर्वाद तुमचे वयर देवो आनी सदां काळ रावो. वचून येयात. क्रिस्ताचे शांतीन आनी समाधानेन तुमकां धाडटा. देवाची ओळखाण. गावया मोगा परमीत देवाक नावाळया बाबो केल्ल्या आमकां सालो रेसा सकट ताळयो पेटून गितां गावया ताळे उबान उर्वेन गावया मोगा परमीत देवाक नावाळया बाबो केल्ल्या आमकां सालो रेसा सकट ताळयो पेटून गितां गावया शांती कोण सोडले देवा मोगन पेटून प्राचित आदारले देवा मिसवालोय दैविक देण्यानी सोडलो मोठा संदेश प्रसार करून सदा स्वावरलो काळे उबान उर्बेन गावया मोगा परमीत देवा नावाळया केल्या आमकां सालो रेसा सकट ताळयो पेटून गितां गावया ताळे उबान उर्बेन गावया मोगा परमीत देवा नावाळया बाबो केल्या आमकां सालो रेसा सकट ताळयो पेटून गितां गावया बोले बोला भक्ती पोळी जीवी जीव कृपा तुला भय मोगान पासार आमची काळजां तूं भेटय शांतीन प्रितींची निसारून उसवाट तूं वांकर ताळे उबान उर्बेन गावया मोगा परमीत देवाक नावाळया बाबो केल्या आमकां सालो रेसा सकट ताळयो पेटून गितां गावया
रूपान उद्गीत गाऊया मोगा परमी देवा नावड्या पावो केल्या आमकां सालो रेसा सकट ताळयो पेटून गितां गावया Bonzore Deva mogan peton Prachit adarle Deva miswalo Devik delyani soplo Moga sandesh prasar koruk sada swaurlo Tale uban udden gaurya Moga parvi deva navarya Pavo killa kamka saloresa Sakutayo petun gita kavya Pale rupan udden kavya Moga parvi deva navarya Pavo killa kamka saloresa Sakutayo petun gita kavya Sumyacha sirki vortanto Apurvaiso ekolo Martir salo desvolo Sumyak sedapan walo Sumyacha sirki vortanto Apurvaiso ekolo Martir salo desvolo Sumyak sedapan walo Nama nama salo desa Mokal mati sangka Makon tuhi Dewi kurta Mogar salo esa Nama nama salo esa Mogar mati santa Makon tunti Dewi krupa Mogar salo esa May pasan berlolo Apostol sumya Jesuso Turun piaga piaci vaso Martiran soko versalo Moga may pasan berlolo Apostol sumya Jesuso Turun piaga piaci vaso Martiran soko versalo Nama nama saloresa
कृपा मोगाळ सालोरेसा नमो नमो सालोरेसा मोगाळ माटे सांगता मागून तुझी दैवी कृपा मोगाळ सालोरेसा मोगाळ पुत्र सोवे ओंकार मोरी आशीर्वाद जेसूच्या पवित्र काळसा भगवान सालोरेसा आम्हा बसत विनंती कर भगवान खुर्सचे गुरवे निवार आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मानांतले पापाचे बेताचे आनी पवित्र रक्ताचे नावे आमेन